स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वखाणटा. आनी एक पावटी आयच्या दिसा पासत हो दीस तुवें आमकां फावो केला आनी जायतीं जाणांक तुवें आयज आमकां हांगासर एकठांय केल्या. हे भायले परिस्थितीक पळोवन पासून वेन वी सी द कंडिशन ऑफ द वेदर, स्टील पीपल हॅव कम टू दीस प्लेस. यू हॅव कन्विक्टेड देयर हार्ट, ओ लॉर्ड, टू कम एंड लिसन टू योर वर्ड. थँक यू जीसस for all your goodness, your kindness, your mercy, and for your faithfulness, O Lord. Thank you for teaching us how to be faithful to the word of God as you remain faithful to the point of death. जे भाशेन तूं विस्वाशी रावलोय बापाच्या उतराक मोरो पर्यान, आयज तुवें जे भाशेन देवाचें उतर सांबाळलें, तुजे उद्देशी आमी तुजी देख घेवन बापाचें उतर सदांच आमी सांबाळूंक, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी जिवोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. पळय तोत्म्या तुका आमी दिनवासता, तुका आमी येवकार दिता, तुका आमी आर्गां दिता. आयज तुवें सुवातीचेर आसाय, आमच्या मदेकात आसाय, आनी तूंच आमकां शिकयता, समजयता. जे गूट लिपोन आहा देवाच्या उतरान ते तूं आमकां उगडापे करता एक एकल्याक. आनी तूं आमकां केन्नाच रित्या हातांत घरां आमच्या धाडिना. सदांच तुवें आमकां देवाच्या उतराचेर जाणवायेन बरोवन आमकां धाडल्या. आनी आयजूय आमी खऱ्यांनीच खरें स्वत मानता. जें कितें उतर आमच्या कानार पडटलें, जें कितें उतर आमी उलयतलीं, आमी स्वत मानता हें उतर जावन आसा तुजें, आनी तुज्या बगर आनीक दुसरें कसलेंच उतर ह्या तोंडांतल्यान ना येवचेंशें कर. पूण फकत आमी उलोवंक तुजें उतर जें तूं उलोवंक सोदताय. तुजी खोशी ती जावन दी, तुजी येवजण ती जावन दी, आनी तुजे येवजणे पोरमणे सगळें आमच्या जिवितान घडोवन येवं दी. तुजें उतर सांगता आमकां दोनया की तुवें आमच्या जिविताचो बूक आदी फुडेंच बरोवन दवरलेलो आसा. आवयच्या कुसव्यांत आमी जावच्या आदींच तूं आमकां वळखता, आनी आमी आवयच्या कुसव्यान आसतना सानूच तुवें आमकां एक येवजण करून दवरलेली आसा. ही येवजण तुवें आमकां कितें करून दवरल्या ती जावन घडोवन येवं दी, आनी आमी तुज्या उतराक विस्वाशी राव अशी कर सदां काल बापा. Holy Spirit, take complete control of this session. Open our hearts, O Lord, for the truths, so that we receive your word just the way you have said it, you have written it. Yes, Lord Jesus. Thank you. As we are sitting over here, we believe, Lord, that when we receive your word, we receive that love through your word. Because God, you said, God is love, and every word of yours is love. As we read, that love is flowing in our heart, that love is filling our heart, that love is filling our lives. So wherever we go, we only give your love. Mold us in that way, O Lord, and help us, Lord, not to focus on any of the actions what people have against us, for any of their doings which becomes the hindrance in the middle of us, O Lord, which stop us to receive that love. We believe that the fire of the Holy Spirit is destroying every hindrance which stops that love to flow in our life, O Lord. We take authority in the name of Jesus, and we bind every obstacle which is coming in the middle and stopping that love. We bind it and we cast it into the sea. And let nothing comes in between your word and us, O Lord. And let us and help us to remain always open and receive and receive and receive from you that love, that unconditional love, that agape love. That wherever we step, we spread that aroma, we spread that perfume of your love wherever we go, O Lord. And every yoke of the enemy is getting destroyed when we walk to the place where there is hatred, where there is disturbance. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's all sit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. कितें शिकताले आमी 2 मिनटां पयलीं? संवसारी वस्तू आमी सोडून दिवंक जाय. कितें म्हणटा स्टार्टींग लायन? पयलींच वळ कितें म्हणटा? डू नॉट. सांग पावलो आमकां कितें म्हणटा? डू नॉट. म्हणजे कोणाक सांगता वो? आमकां. सो हें सुपरनॅचरली घडटलें काय आमी निर्णय घेवपाक जाय. इज इट टेलिंग इट वील जस्ट हॅपन, or is it telling us do not?
If I say, do not go there. If I tell you all, do not look behind. So is that a command? Do not look behind. Yes or no? Do not look behind. Because if I give you some reason, फाटल्यान पळय नाकात, ते झाडाक मातशें क्रॅक पडला कशें दिसता, तुमी पळयत जाल्यार तुमी भियेत येल्यात. If I say, the big tree is there behind, right? Now if I say, ते झाडाक सारको व्हडलो क्रॅक कसो गेला, फाटल्यान कोणूच पळय नाकात, ओके, तुमी भियेत येयली. So I'm telling you all not to look behind. Now if somebody is looking behind, is it I am responsible for that? I am responsible for that. If somebody is making a choice to look behind, even though I'm telling not to look. So who is responsible? I am responsible, or the person who is looking behind? The person who is looking behind. Yes or no? Because now that person is looking behind by his own choice. Yes or no? Do not be conformed to this world. Now, Apostle Paul is telling us, तुम्ही फाटल्यान पळय नाका म्हणटा हांव आनी ते तो म्हणटा, ओके. संवसाराच्या कोंकणीन कितें म्हणटा? No, this scripture I'm saying, do not be conformed to this world. So, do not be conformed to this world. संवसाराच्या चालीक तुम्ही संवसाराची चाल तुम्ही दोरी नाका. आता हांव तर ती चाल दोरूंक सोदतां. Scripture is responsible for that. Yes or no? So choice is given to me. Yes or no? So who has to take a decision? We have to take a decision. Yes. The Lot's wife is looking behind and she became the pillar of salt. Yes or no? कित्याक तें जाता? Now God is responsible for that. Now can Lot blame God? तुवें म्हजे बायलेक अशें मिठाचो खडप कित्याक केलें म्हणूंक जाता देवान? देवाक म्हणूंक जाता? देवान कितें कमांड दिलोलो? फुडें पळोवन चलात, फाटीं पळय नाकात. सांगलेलें सांगोंक ना. Oh, so when I said don't look behind, you remember Lot and Lot's wife or what? Okay, so देवाचो कमांड कितें आसलेलो? फाटीं पळय नाका. पूण इणेन कितें केलें? फाटीं पळयलें. On her own choice. Then what happened? She became the pillar of salt. So can we blame God that she became the pillar of salt? God has given command, right, not to look behind. Yes or no? जे भशेन जेन्ना आदामाक सुरवातेक आज्ञा दिलेली, फळ खाय नाका. सो फळ खाल्लें, पातोक भितर सरलें. वय ना. जेन्ना आमी पळयता बापाचो मोग, दर एक पावटी आमी म्हणटा न्हू, आदावान वायट केलें. फोकस आमचें ध्यान खंय आहा? आदावान उतर मोडलें, पातोक येयलें. आदावान उतर मोडलें आनी पातोक येयलें. आनी आदावाक लागून आमी सगळीं पातकी जालीं. सो आमचें ध्यान मन खंय आसा? आदावाचेर. सो आतां आयज म्हजे कडेन कितें तर पातोक घडलें, आमचें पयलें फिंगर पॉयंट कोणाक जाता? Romans 5:19. One man's disobedience, all were made sinners. Who is that one man? Let me find him one fine day and I will show him. आमी म्हणना, we always like to blame. Yes or no? Yes. It is a fact. It is written in the Bible. ते स्वत आसा कितें म्हूण? Because of one man's disobedience, many were made sinners. Yes. Yeah, but sometimes what happens when we do something wrong, number one thing, the first thing will come in our mind, पयलें आमच्या तकलेन कितें येता? कोणाक लागून जालें तेका पयलो सोदया. Are we ready to take the blame on ourselves, or we find someone to blame? वय ना. आतां जायते पाटी जायते जाणांचो एक्सक्यूज आसता, रेतीरा कित्याक पावना? पावस येता न्हू. No, but it's a human, आमचो नेचरान आमकां सेट करून it happens, right? So to whom we blame? For nature, for the rain. Nature is now, it's raining. What nature is giving right now? The rains. So what we do? Paus येता न्हू. That's why I couldn't make it possible to come. Yes or no? But if someone tells, that day in the house visit we had gone, no, so I had given this example and everybody was laughing because there also happened the same thing. People were supposed to come to the house visit and everybody, when the owner of the house is calling, they say, paus potanu, yo paus hotale, paus potanu, paus potanu. Many of them had given the reason of what? The rains. But we don't realize when we come for the word, not yours, I am saying, giving an example.
No need to go into that justification. It's okay. God understands your heart condition. No. God knows everybody's heart condition. It's not about what I am saying. God knows everybody's heart condition. So it's not that we give the explanation or justification. Doesn't not need. God knows the heart. Yes or no? In that matter. The example I'm giving. So that house when we had gone right, but sometimes we don't know which moment the blessings of God is flowing, which moment the healing is taking place, which moment that the problem कितें आमच्या जिवितान कसलो कोश्ट आसता मे बी कितल्या वर्सांक आमकां खबर ना मे बी तो त्या दिसा वसत त्या दिसा कितें तरी आमकां अशें मेळत वी डोंट नो रायट सो समटायम्स वी ब्लेम द nature and nature is there sometimes now your situation there is no transport coming to your house side if there was public transport you would have come no but in other ways now that this is your case but there are some people they genuinely give the reason paus potta muniana now if somebody is watching from home right on the YouTube and they made a decision na paus potta nu wasiana ka YouTuber poya now I don't know what they are going to say to me huh? Last Sunday you didn't come because of and I was wondering somebody is missing from the first line commitment okay not the rain then decide it commitment or rain commitment not the rain if it was rain today also you would have not come right today you are ready किते ही जाऊं आर या पार जाना है praise God hallelujah I'm see don't get misunderstand me I'm not saying anything to those people who cannot come some people genuinely cannot come but praise be to God even from home God has made them provision to watch from the live praise God many people are watching from live थोड्यांक पयस पडटा ताका लागून पावना थोड्यांच्या आनी कितें कमिटमेंट थोडीं कामांक आसता even though people are working ते कानान हेडसेट घालून ती उतर आयकता द मेन पॉयंट इज वॉट लिसनींग द वर्ड येस ओ नो प्रेज गॉड देवाक आर्गां देवान तुमकां पॉसिबल केलां हिंगासोर येवपाक जेजूक आर्गां ओके आय एम नॉट सेयींग दॅट वाय आय रीच टू दॅट पॉयंट नो नॉट बिकॉज ऑफ रेन डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड म्हणला न्हू सो जेन्ना आमकां देवान एक आज्ञा दिला संवसाराची चाल तुमी दवरिनाका पूण आमी संवसाराची चाल दवरता आनी जेन्ना मागीर ते चाली प्रमाणे तर कितें जिवितान घडलें कोणाक गुन्यांवकारी थारायता कोण असो करेक्ट कोणाक गुन्यांवकारी सोयतना देवाक म्हणना आमी इतलें हांव कोता कांय वायट कोन्ना हें अशें कित्याक घडलें म्हज्या जिवितान सगलीं देवसाराकूच ब्लेम कोतात सोयतना देवाक कोणें थारावंक ना गुन्यांवकारी हांवें थारायला म्हज्या जिवितान लेट मी बी हॉनेस्ट टू यॉल आय ब्लेम गॉड when I was before coming to the word of God I blamed him I said why you are doing this to us कित्याक आमच्या जिविताचे चुरचुरे तुका दिसना I asked him you don't feel mercy on us what we have done wrong show us because I cannot see we have done something wrong to others that we are going through this situation I blamed him I don't know about y'all but let me be honest चुरचुरे yeah dishonor you said it right so many times when we don't understand his nature when we don't understand his love towards us the first thing what we do is we blame him we blame him yes or no am I right or wrong okay now what I was saying is about the Adam's nature आतां जेन्ना आमच्या जिवितान कितें वायट घडटा आमी कितें म्हणटा पातकी सोयंबाक लागून हें आमकां घडटा सुरवातेक सान आमी शिकवण शिकल्या कसली आदामांक लागून आमकां पातोक भितर सरले आदामांक लागून आमकां पातोक भितर सरले वय वो ना वी से दॅट बट हॅव वी सीन और हॅव वी फोकस्ड आफ्टर ही कमिटेड अ सीन वॉट गॉड डीड हाऊ ही शोड हीज लव टुवर्ड्स मेन इवन आफ्टर ही सिनिंग Sending son is afterwards, yes or no? Even though the plan was before the foundation, but manifested after many years, right? Yes or no? Okay, we'll understand the love of God. As we are learning since yesterday, देवाचे मोगाची आमी वळख घेवपाक जाय. We have to understand his nature. Unless we don't understand his nature, we will keep on blaming either Adam or we will keep on blaming God. Yes or no? Now,
And when we look unto Adam's disobedience, okay, go to Romans 5:19. 18, 17, 18, you can go 17 onwards. And can we go to KJV? Okay. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Okay, this speaks about the grace. Go to 19th verse. Okay. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Disobedience became sinners. Obedience became righteous. Samjhota? Two things. Disobedience, many were made sinners. Obedience, many were made righteous. Now, through the disobedience, what came inside? What entered? Sin entered. And through obedience, what entered? What was given? We were made righteous. Okay, now, one man's disobedience. Who is this one man? Can we go AMP? Now, 19. For just as through one man's disobedience, his failure to hear, his carelessness, the many were made sinners. Oh, not given Adam, but it is Adam's disobedience, right? Now, when Adam disobeyed, what happened? Sin entered. Okay? Now, what was the commandment given? Do not eat the fruit of that tree which is in the middle of the garden. But when they gave they yielded to the voice of the enemy, they fell into in that trap what that Satan has put through the serpent, and they ate the fruit. So when they ate the fruit, what entered in them? Sin entered. When sin got entered, kine kele dogaini poile? What they did? Poili was on lipli, no? They hid themselves, right? Now they hid themselves from whom? From whom? They hid themselves from God. देवा कडल्यान ती लिपली ना पयलो भाग कितें जालो उतर मोडले करेक्ट उतर मोडल्या उपरांत कितें भितर सरले पातोक भितर सरले उतर मोडले पातोक भितर सरले हो स्वभाव कोणाचो पयलो आमी उतर मोडपाचो आदामाचो पयलो स्वभाव कोणाचो दिसती पडोन येयलो आमकां ह्या सुवातीचेर ह्या भागान इन दीस पार्ट आदामाचो पयलो भाग आमी खंयचो पयलो उतर मोडलो पातोक भितर सरले कॅन वी गो टू Genesis 3. Go from 8th verse onwards. Okay. And they heard the voice of the Lord. What happened in the previous verse, 7th verse? Go to 6th verse also. Go to the 5th verse, please. Let's read from the verse 1. Okay. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, thus God said, you shall not eat of every tree of the garden. I will not go in detail, okay? Because in previous chapter, God never said, do not eat from any of the tree. What God said? You can eat all the trees, the fruit from every tree except one tree, okay? But now the devil is twisting the thing and asking, okay? Now he's saying, you shall not eat of a tree of the garden. Where is that? You shall not eat of every tree of the garden. Look at this every word. But God never said every tree. Now Satan is twisting it, okay? Now he twisted the word and he's asking in that way. Second verse says, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit. And now she's telling, go to the third verse. Now she's telling the story, no, not every tree, the particular tree, so and so, okay?
Now go to the 4th verse. Now, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. God said, you will die. But the serpent is saying, you shall not surely die. Go to the 5th verse. For God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. Go down. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took off the fruit, and she ate the fruit, and she also gave it to Adam. Go to the 7th verse. Now, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig शिवले म्हणटा अंजिराच्या झाडाची पानां एकठांय शिवली म्हणटा, and they made themselves apron. Now, आता फळ खाल्या उपरांत कितें जालें तेंचे दोळे उक्ते झाले म्हणटा. ओके, बरे आनी वायटाची सोजमणी येवपाचे दोळे उक्ते. डज इट मीन दे वर फिजिकली ब्लायंड एट दॅट टायम? द आयज वर ओपन म्हणजे तांकां बरे आनी वायटाचे गिन्यानाचे तेंचे दोळे उक्ते जाले, आनी तांकां दिसती पडटा आमी आतां विंगळी आसा. आतां आदाम आपल्याची तोकली उजार करता. कसली? पानां घेवया अँड वील खावं. हाव लाँग इट वील स्टे? Did God create it sun? What happened to the leaves when it is not more connected to the tree? So after some time कितें जातलें पानांचें? सो सारकें केली तेजे येवजणे प्रमाणे तेणें बरें सारकें सासणाक तोकता तसलें हांगाचें केली ना, बिकॉज ही डजंट नो. आतां कितें जालें? कितें भितर सरलें? पातोक भितर सरलें तांच्या भितर. आतां कितें जाता? तो आपल्याच्या गिन्याना प्रमाणे देवान ताका सुरवातेक बरें गिन्यान दिवंक नासलें? असलें गिन्यान दिलेलें सगळ्या जानवरांक आनी रोचण्यांक कोणें नांवां दिलेलीं? कसलें गिन्यान आसलें पळय सुरवातेक. आतां पळय कितें जाता? आतां तो कितें करता? पानां काडटा आनी आपणाक शिंवता, आनी आपणाक आनी ते एका एप्रन करता म्हणटा, आंगाचें करता म्हणटा. आतां कितें जाता पळय 8 वळीन पळय आतां. पे अटेंशन, ओके. 8th verse. नाव. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife कितें करता? लिपता. आदाम आनी एव म्हणटा लिपता म्हणटा फ्रॉम द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड गॉड अमंग द ट्रीज ऑफ द गार्डन. देवाच्या हाजीरपणांतल्यान आदाम आनी एव झाडां फाटल्यान देवाच्या हाजीरपणांतल्यान म्हणटा झाडां फाटल्यान लिपता. बट दे हीड देमसेल्फ फ्रॉम द वॉट इज दीस? प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या हाजीरपणांतल्यान म्हणटा. कितें म्हणटा देवाचें उतर? देवाच्या हाजीरपणांतल्यान म्हणटा आदाम आनी एव म्हणटा वचोन झाडांनी फाटल्यान लिपता. आतां हे लिपपाचें देवा कडल्यान पयस वचपाचें कित्याक घडोवन येता? पयलीं लिपनासलीं तीं, आतां कित्याक लिपता? सीन एंटर्ड. सो जेन्ना पातोक जेन्ना मनशाच्या भितर सरता, जेन्ना एक मनीस पातोक करता, आमी देवाक लागीं येता काय आमी पयस वयता? आमी आमचो स्वभाव कितें आसता? आमी पयस वयता. आमकां कितें दिसता? आतां देव आमकां नाकारतलो, आमचो द्वेस करतलो, आमकां पयस करतलो, तेका आमची हें जाता आसतलें, आमी तेका तो आमकां एक वायट हितून पळयता आसतलो. कित्याक आमी कितें केलें? पातोक केलें. पातोक केल्या उपरांत पयले सुवातेर आमकां कितें येता? गिल्ट येता. येना? गिल्ट इज वॉट इन कोंकणी? एक उणेपण येता आमकां, खालतिकाय येता आमकां. वय ना? एक उणेपण येता, खालतिकाय येता. देवा मुखार आमकां अशें दिसता वी आर नॉट वर्दी टू स्टँड बिफोर गॉड. येस ओ नो? आमकां कितें दिसता? आमी आमकां हय कंडेम दिसता, जावं गिल्ट येता, जावं आमकां देवा मुखार उबें रावपाक आमकां एक उणेपण येता, आमकां खालतिकाय येता. आमकां अशें दिसता की देवाक आमी मानवलेली आनी जायना. तेच भशेन कितें जालें हांकां? देवाच्या हाजीरपणांतल्यान ती लिपली म्हणटा. पूण देव नको ताणी पातोक केला म्हूण? देव नको? सो देवान तांकां फकत आवाजान म्हणूंक नाका आसलेलें, आदाम एव तुमी पातोक केलें, आतां तुमकां हांव पळोवंक येना, हांव तुमचे कडेन आनी उलोवंक येना म्हणलें देवान? म्हणलां? ओके, हांगासर आमी समजून घेवया, जेन्ना आमचे कडेन कितें वायट घडटा तेन्ना की देव आमचें सगळें चड लागीं येता. पूण तेका आमचे कडल्यान कितें जाय? आमचो यू टर्न. समजता? आमचो यू टर्न जाय तेका. यू टर्न इज वॉट? रिपेंटन्स. समजता?
जेन्ना आमी कितें पातक केलें जावं वायट घडलें त्या टायमार देव आमकां आनीक लागीं सोरोन येता. पूण देवाक आमचे कडल्यान कितें जाय? आमचो युटर्न वीच इज रिपेंटन्स. आमी आमचे वायटाची वळख धरून आमी देवाक खालती जावन देवाक आमी दाखोवंक जाय म्हाका तुजी गरज. पूण आमी कितें जाता मनशाच्या स्वभावा प्रमाणे आमी कितें जाता आमी पयस वेता. आनी कितें घडलें सुरवातेक? ती पयस गेली देवाच्या हाजीरपणांतल्यान. फ्रॉम द प्रेझन्स ऑफ गॉड दे हीड देम सेल्फ फ्रॉम द प्रेझन्स ऑफ गॉड. बट गॉड केम इन सर्च ऑफ देम. देव आयलो. देव नको आसलो तेणी पातक केला म्हूण जाणा आसलो. देवान पळोवंक ना ताणें पानां गुटलायल्या म्हूण जाणा आसलो. देवाक खबर ना ही पानां सगलो वेळ तोपची ना म्हूण जाणा आसलो. हे सगळे जाणा जावन आनी देव जाणा म्हजे रचणेक म्हज्या क्रिएशनाक ज्या मनशाक कोणें रचलेलो देवान म्हजी जी रचना हांवें केल्या ह्या मनशाक जो हांवें तयार केला आतां ह्या वेळार ह्या मनशाक म्हजी चड गरज आहा. समजता? सो जेन्ना आमी वायट आमचे कडेन घडटा त्या वेळार देव आमचे सोदीक येता. हे उगडास आमी सदांच दवरपाक जाय. पूण आमकां सैतान येता कितें घालपाक आमच्या मनान? गिल्टान घालपाक, उणेपणान घालपाक, खालतीकायेन घालपाक. आनी जेन्ना आमी त्यो वस्तू आमच्या मनान बोगोर बोगोर चिंतना आनी घडयता देवाक राग येयला आसतलो काय, आतां देव म्हजें कितें चिंततलो, लोक म्हजें कितें चिंततलो, दुसरो म्हजें कितें चिंततलो, ही सगळीं चिंतना जेन्ना सैतान आमच्या तकलेन घालता आमी देवाक लागीं सरोना. आमी देवा सोडशिल्लीं आनीक आनीक पयस वेता. देवाच्या हाजीरपणांतल्यान आमी पयस वेता. पूण जेन्ना वायट अशें घडटा तेन्ना की आमकां सगळ्यान चड गरज देवाची. आनी देव तयार आसता दोनी हात आपणाचे उक्ते करून. लेट्स सी वॉट गॉड डीड नाव. एंड दे हर्ड द वॉयस ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे. नाव देव येता तेंच्या सोबे वय ना. आतां पळोवया नेक्स्ट कितें जाता. एंड द लॉर्ड गॉड called unto Adam and said unto him, where are you? And he said, I heard your voice in the garden and I was afraid. पयलो भियेतालो तो. आतां कित्याक भिरांत आयली तेका? कसली भिरांत आयली तेका आतां कित्याक लागोन? कित्याक आतां तेच्या भितर कसलो सोयम भितर सरलो? पातकाचो. नाव एंड ही सेड आय हर्ड योर वॉयस इन द गार्डन एंड आय वॉज अफ्रेड बिकॉज आय वॉज नेकेड. आतां तेका केला कोणेन विंगलो हे भाशेन? देवान न्हू. कोणें केला तेका? आदामाक कोणें रचलेलो? देवान. देव नको आसलो आपणें तेका कशे पद्दतीन रचला तो. आनी आतां वत मनीस देवा सोरशिल्लो पयस गेलो. समजता? जेन्ना पातक भितर सरता मनशाचें गिन्यान संवसारीक गिन्यान आमकां कितें सांगता? देवा सोरशिल्लें पयस वच. पूण आमी देवा उतरा प्रमाणे जाणा जावंक जाय. जेन्ना आमचें सगळें पातक घडटा तेन्ना की आमी देवाच्या उतराक चड लागीं येवपाक जाय. तेन्ना देन गॉड कम्फर्ट्स आवर हार्ट. आमकां तो एक घटाय दिता, आमकां आपणाची कृपा दिता, आपल्याचो पवित्र आत्मो दिता टू ओवरकम फ्रॉम दॅट. समजता? And God is a forgiving God. How do we know that? God is a forgiving God. How do we know that? He died for us. And when did he die? He told me, you have to kneel down, you have to cry, you repent, then my son will die on the cross. Is it? Romans 5:8 tells us, even though when I was a sinner, God died for me on the cross. So God never waited for my goodness to be first and then he will forgive me. No. God knew that we need him. We want him. Sazmata? No. And he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Go to the next verse. Now. And he said, who told you that you was naked? Has you eaten of the tree whereof I commanded you that you should not eat? ना तो म्हणटा तुका कोणेन सांगलें तुमी विंगली आसा म्हूण? तुमकां जो आपणे आज्ञा दिलेली ती मोडली तुमी? देव विचारता. ना देव विचारिना कोण तुमच्या कानान येवन उलयलो. देव जाणा न्हू उतर मोडलें म्हूण. गॉड इज वॉचिंग एवरीथींग, रायट? नाव एंड द लॉर्ड गॉड सेड, गो टू द 13th verse. 13th verse, 13th. And the Lord God said unto the woman, what is this that you has done? And the woman said, the serpent deceived me and I did it. आता स्वभाव कसलो येयलो? कितें जालेलें? what do you call this? When we do something wrong, what do? I reacted, I became angry
Because she said that. I feel offended because she said that. Do we blame? Now, I am not blaming myself. हांव कित्याक ऑफेंड जालें बिकॉज म्हज्या भितर बिटरनेस आहा, म्हज्या भितर कोडूसाण आहा, म्हज्या भितर राग आहा, म्हज्या भितर कितें तरी आसा ताका लागून आमकां दुसऱ्यांचो राग येता, वय वो ना. आतां दुसऱ्यान कितें स्टेटमेंट म्हणलो जाल्यार हांव रागार जालें, म्हाका अशें म्हणलें म्हणून हांव रागार जालें. कोणाक आमी हू इज रिस्पॉन्सिबल इन दीस मॅटर? कोण जबाबदारीन हितून? कोणें म्हणला तो ते कोण घेवन बसता तो घेवन बसता तो, रायट. आतां हिणेन उतर आयकलें आनी आपणें वचून त्या झाडाचें फळ काडून खालें. नाव टू whom she is blaming? Satan came and the serpent came and deceived me and I ate it. त्या सर्पंटान येवन फळ काडून तोंडान घायलें ना. बायबल आमकां क्लियरली सांगता ती येवन तें फळ बरें पयलें, तिच्या दोळ्यांक खंय तें घसघशीत दिसती पडलें. इतल्या तेंपा घसघशीत जावंक नासलें दोळ्या मुखार तिच्या तें फळ. केन्ना जालें? जेन्ना सैतानाच्या उतरांक आमी कान दिता त्या प्रमाणे दुसऱ्यांक आमी त्या नदरेन पळयता. केन्नाय तुमी नोटीस करा, केन्नाय आतां आमी एक 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 ग्रूप आहा सपोज, ओके. आतां एक ग्रूप आहा आनी त्या ग्रुपान आतां सगळीं एकामेकाक लायक करता अशें आहा ना. दे मस्ट बी हॅविंग समथींग अगेन्स्ट इच अदर, रायट. फॉर एग्जाम्पल तुज्या मनान ह्या सिस्टरीचें कोडूसाण आहा, सो तूं येता आनी म्हाका म्हणटा कितें, आनी म्हाका कांय प्रॉब्लम ना तिजो. सो यू कम एंड यू टेल मी, यू नो शी इज लायक दॅट एंड शी हॅज डन दीस दॅट. यू आर टेलिंग ऑल द बॅड थिंग्स अबाउट हर एंड putting inside in my head, okay? You're telling me. So when she comes in front of my eyes, how I will look at her? With that same thought, right, what you have given me? Yes or no? हे कित्याक जाता? इन्फ्लुएन्स जाता म्हणटा आमी एकामेकाचो. आतां जेन्ना तेणें म्हाका तुजें सांगलें कितें कितें, हांव तुका पळयता आसतना कशें पळयतलें? वायट नदरेन पळोवचें ना. जी नदर तेणें म्हाका दिल्या तुजी, सेम नदरेन हांव तुका पळयतां. बट जोरी तर म्हज्या भितर देवाचो मोग व्हांवता, देवाच्या मोगान तर हांव बरो नासा, तेणें म्हाका कसलीय वायट इमेज दिवं, रादर आय वूड टेक अ करेज एंड टेल हिम, ब्रदर, वी शूड फॉरगिव. डोंट होल्ड दोज थिंग्स बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज सो एंड सो. येस और नो? बट इफ आय एम व्हेरी मच इंटरेस्टिंगली लिसनिंग वॉट एवर ही इज टेलिंग मी, हाव विल आय लुक एट हर? विथ दॅट सेम आयज हाव यू आर लुकिंग एट हर. येस और नो? आतां जोरी तर हिणेन देवाच्या उतराक तर पयलो वयलो जागो दिलोलो, तें उतर मोडूंक पावतली आसली, पावपाची. सो आमकां मागीर कितें जाता, दुसऱ्यांक बोट दाखयतात, वय वो ना. पूण देवाक तें पडलेलें ना. वॉट मॅटर्स इज गॉड हॅज गिवन यू द कमांड एंड यू हॅव ब्रोकन द कमांड. देवान तांकां एक आज्ञा दिलेली आनी तेंच्यांनी ती आज्ञा मोडली. पूण आतां ती कोणाचेर घालता? द सर्पंट beguiled me, is deceived me, right? The other word is deceived me and I did it. But there is a verse, God is he clothed them with the skin of animal. The next verse. No, go down. No, go down. Go down. 17th verse. 18th verse. 19th verse. 21 it is. Okay. Okay. And Adam called his wife name Eve because she was the mother of all living. Okay. And unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. कितें केलें देवान? जानवराची चामडी काडून तांकां न्हेसोयली म्हणटा. तेंच्यांनी कशी न्हेसोयलेली तांकां? कशी न्हेसोयलेली? सांगात. तुमी जेन्ना म्हाका सांगतले तेन्ना म्हाका गमतलें तुमी जागी आहा. Those who are sleeping say hallelujah. She was excited in saying hallelujah, whether sleeping or not sleeping. Even though she is awake, she said hallelujah. Yeah, I know. But you know, even though he was like this, he heard the voice. It means what? Even his eyes are closed, he is listening. That's why he said hallelujah, no? So nobody is sleeping, everybody is awake. If he was really sleeping, he would have not said that. So jemenat astolala, but he said hallelujah. It means what? Even though eyes are closed, he is focusing. Praise God. Okay, what I'm saying is, आता जेन्ना ते फळ खाल्या उपरांत कितें जालें? पातोक भितर सरलें आनी पातोक भितर सरल्या उपरांत ताका सामकें ब्रिलियंट नॉलेज येयली. कसली?
तेजी लिमिटेड नॉलेज जाली, मनशाची लिमिटेड नॉलेज जाली. कितें आमी सारके बियॉन्ड इमॅजिनेशन आमकां चिंतपाक आनीक जावपाक उरलें. तेणें कितें चिंतलें, सोद्याक सोडसोडीत पानां घेतलीं आनी पानांचें म्हणटा तेणें पानां शिवलीं आनी हांगाचें केलें, एप्रन केलो म्हणटा. आतां देव येता आनी देवान कितें केलें, गॉड मेक कोट्स ऑफ स्कीन ऑफ द एनिमल. जानवराचे चामडे म्हणटा तांकां हांगाचें केलें. कित्याक लागून ते जानवरांचें हांगाचें करता तांकां? आं आं जानवराचें कित्याक? पानांचें आसल्यार कितें जातालें? पानाचें आयज काबार, फाल्यां काबार, परवां काबार, वय ना. पूण वन थिंग वी आर सेयींग ओवर हियर, दीस इज द लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग आमी हिंगासर पळोवया. इवन दो तेंच्यांनी पातोक घोडलें, पातोक तेंच्यांनी आदारलें, पातोक तेंच्या भितर सरलें, पूण रोचणारान तांकां सांडूंक ना. जायते पाटी आमी पळयता, आमी रोमन्स 5:19 म्हणटा, त्या आदावाच्या पातकाक लागून आमी पातोक आदारता, आदावाच्या पातकाक लागून आमी पातोक करता, आदावाच्या पातकाक लागून अशें घडलें. सो आमी ताका बोटां आदावांक आमी सामको एक पातकाचे नदरे, म्हणजे ताका लागून आमी करता, ताका लागून आमी करता, वय ना. येस और नो? टू हूम वी ब्लेम? बिकॉज ऑफ द सीन नेचर. येस और नो? सीन नेचर आमी करता बिकॉज ऑफ द सीन नेचर म्हणटा. जोरी तर आदामाच्या पातकाचो नेचर आसा खरो आमच्या भितर, दॅट्स वाय वी एंड अप इन कमिटींग सीन. येस, इट इज करेक्ट. बट एट द सेम टायम इफ वी सी द लायफ ऑफ जोझफ, तो आदामाच्या उदेशी जल्मोंक नासलो, पूण तेजें ध्यान मन खंय आसलें? देवाचेर आसलें वो नासलें? देवाचेर. लॉर्ड ऑल द वे एवरीवेर इट इज रिटन. आनी जंय जंय जोझफाची खबर आहा आमकां बरयलेलें आहा, गॉड वॉज वीथ जोझफ, द लॉर्ड वॉज वीथ जोझफ, द लॉर्ड वॉज वीथ जोझफ. कित्याक आसलो? कित्याक तेजें ध्यान मन त्या बासावणेचेर, जी प्रॉमीस ताका देवान दिलोली तेजेर थारायलेलें. इतले कोश्ट ताचेर आयले, संकोश्ट ताचेर आयले, 40 ब्लेम्स ताचेर घातले. ही वॉज अक्यूज्ड, फॉल्सली अक्यूज्ड, वय ना. आमी शिकल्या जोझफाची स्टोरी, तुमी सगलीं आसलोली, हांव जाणा. हां, फॉगॉट? नो. सो आमी जोझफाच्या जिवितान पळयता, सगळे वेळाक आतां पासून आमी आदावाचेर घालता खरी, पूण आमकां आतां सांगलां डू नॉट बी कन्फर्म. येस ओ नो? डू नॉट बी कन्फर्म म्हणटा, पुट ऑन द न्यू मॅन, पुट ऑफ द ओल्ड मॅन. येस ओ नो? आमकां कमांड दिला. सो इज इट बाय डिसिजन घेवंक जाय वो नाका आमी? ओ सुपर नॅचरली बेश्टेन जातालें? अनलेस वी डोंट सरेंडर, बेश्टेच सुपर नॅचरली जावचें ना. वी हॅव टू सबमीट आवर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. येस ओ नो? टेक अ डिसिजन. वी हॅव टू स्टँड फर्म ऑन दॅट वर्ड विच इज अ फेथ वर्ड. समजता? सो जेन्ना तेंच्या जिवितान हे पातोक घडलें, आमचें सगळें जिवीत आमी पळयता, वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, आमचें सगळें जिवीत आमी पळयता आदावांक लागून अशें जालें तशें जालें. बट सेकेंड भागान आमी जें आदावाचें जिवीत पळयता, इवन दो आदावाचें सगळें पातोक घडलें, देव आयलो तांच्या आदाराक. देव आयलो तांच्या आदाराक. देवाची दया, देवाची काकूत, देवाची मोहिमा, देवाचो मोग, जो अनकंडिशनल मोग आमी पळयता तेंच्यांनी पातोक पासून तर घडलें. तरी आसतना देव येता आनी एका पातोक नासलेल्या, कांय वायट कोरी नासलेल्या जानवराचें बलिदान दिता. जानवराक मारी नासतना कात काडूंक जाता? विदाउट किलिंग द एनिमल, गॉड कॅन टेक द स्कीन. विदाउट कटिंग द एनिमल, जानवराक मारी नासतना, जानवराचें रोगोत वारोय नासतना कात काडपाक जाता? आमी समजता हिंगासर कितें तें म्हणचें कितें? खोत नासलेल्या, पातोक नासलेल्याचें रोगोत वारोवल्या बगोर आमकां बोगसणें ना. जेन्ना पातोक आसता थिंगासर एक खोत नासलेल्या, पातोक नासलेल्या शेळयेचें रोगोत वारोवता. समजलें? हें आमी सुरवातेकूच पळयलां. मागीर तें ऑफरींग दिवपाचें तें सगळें मोसेसाच्या टायमार आमी पळयलां, वय ना. बट इन द बिगिनींग ऑल्सो, जेनेसिसान 3ऱ्या आविस्वरान आमी पळयता, जेन्ना पातोक घडलें, आदाम आनी एवे सगळें पातोक घडलें, एक पातोक नासलेल्या शेळयेचें मरण जालें, रोगोत शिवरलें, आनी तो ताजें आंगाचें काडून आंगाचें तेजी स्कीन काडून तेणें मनशाक धांपलो. समजता?
पातोक जेन्ना आदारलें आमी एके भाशेन विंगडी कशी जाता, पूण जेजूचें जें नितीवनपण आसा तितून देव आमकां कवर करता. समजता? द रोब ऑफ रायचसनेस आमी म्हणटा. समजता? एक आंग वस्त्र, द रोब ऑफ रायचसनेस आमी म्हणटा. देवान जेन्ना मनशान जेन्ना पातोक आदारलें, देवाचो मोग पळोवया हितून. फकत आदामाकूच पळोवया नाका की आदामाक लागून आयज आमी पातकी जाल्या, वय जाल्या खरी, पूण जेजूच्या रक्ता उदेशी आमी नितीवंत जाल्या. सो इवन दो हांगासर आदामान पातोक घडलें, कोत नासलेले शेळयेचें मरण जालें आनी त्या शेळयेच्या आंग वस्त्रान ताणें आदामाक आनी एवेक धांपली. समजता? हो जावन आसा देवाचो मीत मेर नासलेलो मोग. सो देवाचो स्वभाव आमकां सुरवातेक सानूच दिसती पडटा. पूण जायते फावटी आमी जेन्ना पोन्नो करार म्हणल्यार आमकां कितें दिसता? देवाचो क्रोध, देवाचो राग, देवाचो शिराप. वय वो ना? दिसना आमकां? जायते फावटी आमची नदर खंय वयता पोन्ने करारान? देव म्हणचे एक रागिश्ट देव, एक क्रोध आसता पळय तसलो देव. आमी अशें पळयना? आतां सडोम आनी गोमोराचेर आमी जे भशेन म्हणटा पळय, देवान मरण हाडलें, उजो हाडलो, मरण हाडलें. पळयता आसतना आमकां कितें दिसता? हां, मरण हाडलें, देव मरण हाडटा. पूण हें कित्याक लागोन? बरें काम चलतालें त्या गांवांत? हां, कसलें वायट काम घडटालें त्या गांवांत. पूण त्या गांवांत जो बरो मनीस आसलेलो, तेका जेन्ना आब्राम देवाक म्हणटा, त्या गांवांत तर बरीं मनशां आसत, तुजो राग तूं निवयतलो? येसो न्हू? हां, आब्राम विचारता देवाक. हां, तो कोबलात करता, नेगोशिएशन करता देवा कडेन. वय वो ना? तो म्हणटा सपोज 50 लोक बरे मेवले, तूं तुजो राग निवयतलो? देव म्हणटा वय 50 मेवत जाल्यार. मागीर तो मातसो म्हणटा 40 मेवत जाल्यार बरें. तो म्हणटा वय तरी म्हणटा करया. 30 मेवत जाल्यार बरें. सी एब्राहम ऑल्सो हाव ही वॉज डिलींग वीथ गॉड. येसो न्हू? कित्याक आतां आब्राम थंय मागतालो? कित्याक आब्रामाचो नेफ्यू तो लॉट त्या गांवांत आसलो. समजता? तुमी आयकल्या ही स्टोरी केन्ना? येसो न्हू? ओके. जेन्ना आमी हें पळयता, आब्राम जेन्ना म्हणटा 50 मेवत जाल्यार, देव म्हणटा ओके, सोडटा, राग निवयता. 40 मेवत जाल्यार, तेन्नाय तो म्हणटा ओके. पूण आब्रामाचें काळीज कोणाचेर आसलें? त्या लॉटाचेर, आपले नेफ्यू, तेजी फॅमिली. पूण तेन्ना कितें जाता? देवाचो क्रोध मनशाचेर ना, पूण देवाचो क्रोध त्या पातकाचेर आहा. समजता? देवाचो राग पातकाचेर आहा. आनी तो राग पातकाचेर कशे भाशेन देवान काडला तो आमी खुर्सार पळयता. वय वो ना? खुर्सार जे भाशेन तें मरण जालां तें जेजूचें, इट्स नॉट दॅट तो डायरेक्ट गेला खुर्सार आनी ताका खिळायला आनी तो मेलो. ना ना, चापकांचो मार, रोगोत शिवरले, आंगार म्हणटा मासाचो कुडको लेगून उरलो ना. तेजे आडां म्हणटा मेजूंक जातालीं. आमची आडां मेजूंक जाता? 2 चापकां मारलीं आडां मेजूंक जातलीं? आडां मेजूंक केन्ना जाता? when there is no flesh, मास ना कुडीचेर, तेन्ना ती आडां मेजूंक जाता. आमी मातसो तरी निर्णय आमच्या जिवितान घेवंक नाका. आमच्या प्रॉब्लेमांतल्यान भायर सरया आनी ते जेजूचेर नदर मारया. तेणें कितें केलां पळय तें, हें सगलें तर जेन्ना आमी नदर मारता, दुसऱ्याच्या करण्यांचेर आमी आनीक नदर मारूंक वयतलीं. तो म्हाका हें करता, तो म्हाका तें करता, म्हाका अशें दिसलें, म्हाका वायट दिसलें, तुका वायट दिसलें. इतलें आमकां वायट दिसता जाल्यार जेजून जें खुर्सार जें फारीकपण आमच्या पासत दिलां तें कितें? मोल आसा आमकां वायट दिसलें तेज्या फुडें, जेजूच्या मरणा फुडें जे लोक आमकां कितें करता तेजें मोल आसा? कोत आनी हिशोब आहा? पूण आमची गाडी शिरकोन पडल्या खंयसर, तेणें हें केलें, तो तें करता, वो तें करता. वय वो ना? सासणीक जिवीत आमकां खंय आसा? कुडीन तो ओतम्यान. समजता? आयज ही घोडी पयले सुवातेर आमी देवाचो जो मीत मेर नासलेलो जो मोग आसा मनशाचेर, आपले रचनेचेर, सुरवातेक सान, मागीर न्हू. जेजू खुर्सार मरोनूच देवान आपल्याचो मोग दाखोवंक ना. देवान that's what God loves. Jesus said, no, I did not come here for the righteous. I came here for the sinners. To save them, to give them a new life. They lost their ways. Astray जाल्यार शेणल्या म्हणटा तांकां वाट दाखोवंक कोण आयलो? जेजू आयलो. ओके, आमी पोन्या करारान जे भशेन आमी पळयता, देवाचो मोग सदांच मितमेर नासलेलो आहा, सदांच आसा. पूण खंय ना खंय आमी चुकल्या तेजी वळख घेवपाक.
आनी जो मेरेन आमकां तेज्या मीत मेर नासलेल्या मोगाची तर आमकां वळोवंक मेळना, हें कितें पळय देवान आमकां व्हरत्या मापान जें वता त्या मापान पळय दिवन दवरलां, तेजो अनुभव आमकां करपाक केन्ना जावपाक ना. आनी तो अनुभव तेज्या मीत मेर नासलेल्या मोगाचो तर आमकां जायना, आमकां दुसऱ्याकूय तो मोग दिवपाक आमकां केन्नाच जावचें ना. आख्खें जिवीत आमी झोरतेलीं कितें करीत, तेणें हें म्हणलें, तेणें तें केलें, म्हाका अशें दिसलें, हेंच करीत आमी बसतलीं. आमचे शितीर आमचेर उरचें ना, फकत आमी दुसरो कितें करता पळय तीच बोटां दाखोवंक आमी उरतलीं. दुसऱ्याचे खुशालकायेन आमकां वांटो घेवंक जावचो ना, दुसऱ्याच्या सक्सेसान आमकां वांटो घेवंक जावचो ना. कित्याक आमी कुड्डेपणान बरो नासात. दुसऱ्याची वाड जाता ती आमकां पळोवंक जायना. जाता आमचें घर तर धाकटुशें आहा, दुसऱ्याचो बरो सायडीक नेबरागेर व्हडलो बंगलो येयला, आमी आतां चिंत्ता मागता देवा कडेन अशें आमकां बिझनस दी की आमचेंय घर आमी बरे भशेन बांदपाक. कित्याक घर जाय म्हणून तें दुसऱ्याचें घर दोळ्यांनी गेलां आमच्या. समजता? हे भाशेन आमकां जाता. केन्नाय आमच्या घरान तर फूट पडल्या, घरान तर आमच्या एकवट ना, दुसऱ्याचो घराचो एकवट आमकां पळोवंक जायना. Who are not trying? Human being? This is the way, no? If this is not there in our life, how this growth will happen? Without this, how the growth will come? समजता? एक झाड पासून लायतलें जाल्यार बी नासतना झाड लावंक जातलें आमकां? एक सपोज एक जमीन आहा जी सारकी उक्ती जमीन आहा, उक्तो दोंगर, एक झाड ना, कांय ना, कांय ना. आतां ते दोंगराक तर एक झाडांनी भरूंक जाय जाल्यार कितें जाय आमकां? बियो नाका. तो आमचो स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावंक जाय ना, आमच्या जिवितांत तर बरी फळादीक झाडांची तर आमकां फळादीक झाडां जाय, हें जावन आसा तें बी. ओके, या यू heard it. That's what I praise God. At least I'm getting alternate days. There are people, they don't even get it. They have to walk and walk for so long to get a one matka, ek motko adpak. So when we say, right, amka alternate days eta, the people who get 24/7, when they listen, jenna te moja हांव जेन्ना सांगता ते आयकता तेन्ना they feel what आमकां तरी 24/7 येता, तांकां alternate येता म्हणजे पयचीत. बट जेन्ना जे लोक दिसती पडटा, kilometers to kilometers they walk to get water, then I am more thankful to God that at least I get alternate days rather than not getting anything. That's what. But there is another example also we have taken. Now even though we are getting it alternate days, what we do, we fill the tank and we keep, no? Someone has to be there to fill it. So jenna amche spiritual life pasun empty zatele, if we don't keep on filling it, this growth will not continue if I don't continue in the word. When we see the sower and the seed, jenna ami poita devaच्या उतराक कित्याक रिफर केला? For a seed. ते वाडटा, पूण तें लावंक जाय, तेका उदक घालूंक जाय, तेजे कॅर घेवंक जाय, तेका सदां काल पळोवंक जाय, लायलें सोडलें जाता. एक जाग्याक तर आमी एक फॉरेस्टान बदलतेली, कितें जाय? बी जाय, वय ना. सो आमच्या जिविताक तर आमी जे ड्राय लँड जावन पडलां, तेका तर एक बरें ग्रीन फॉरेस्ट करूंक जाय, बरें पिकावळ जमीन आमकां तर करूंक जाय. कसलें बियां घालची पडली? द वर्ड ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. So God has given सगळे वाटेनसान आमकां प्रोविजन दिला, ओनली वी हॅव टू यूज इट. इट मिन्स आतां चल एक सुके जमनीक तर आमकां एक फॉरेस्टान बदलूंक जाय, आमकां बरे बियो दिल्या, आतां ते बियो घेवया, उशा पोना घालया आनी सदां तेजेर न्हिदया आनी एवरीडे प्रे करया. ती सुकी जमीन आहा ती ग्रिनरीन बदलली, सुकी जमीन ग्रिनरीन बदलतेली. कित्याक बदलची ना? बिया खंय घातल्या? उशा पोना जातलें. सो बी कितें करूंक जाय? घालूंक जाय ते जमनीर. म्हणचें कितें? बायबलान ज्यो बियां आहा ती पुस्तकानूच सांडपाची न्हू, ती घालूंक जाय आमच्या कावजान. वी हॅव टू प्लांट इट इन आवर हार्ट. येस और नो? द सीड ऑलवेज टू बी पुट इन टू द सॉयल.
आनी 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 ते सोवर इन द सिडान आमी कितें पळयलां आमचें काळीज जावन आसा तें that place where you have to sow the seed. Hallelujah. समजता. सो इफ आमी तर ती बियां घेता आनी उशापणां घेवन न्हिता आनी देवाक म्हणटा जमीन तशीच आहा सदांकाल कांयच ना एक झाड ना किल्लोंक बियां उशापणां आहा आमी आमी जागो पळयता कांयच जावंक ना God is responsible for that. कोण रिस्पॉन्सिबल आमी. सो आमच्या जिवितान आमकां कसलेय भाशेचो स्वभाव कसलेय भाशेचो आमकां एक भितरल्यान तर आमकां एक यू कॅन से आमकां एक भाशेचें एक भावना येता एक दुखाचें येता एक खुशालकायेचें येता एक रागाचें येता एक कोडूसाणेचें येता हे दुसरो जबाबदार ना वी आर ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. आय रिमेंबर वन एग्जाम्पल आमचे टीम सदांच दिता मातेर आसता जाणा तुमी आंगान केन्नाय जाता यू ऑल मस्ट हॅव हर्ड अबाउट दीस एग्जाम्पल. आतां वेन आय होल्ड युअर हँड विल इट पेन फॉर यू इफ आय जस्ट होल्ड नो बट नाव यू इफ यू हॅव अ वूंड इन युअर हँड अँड इनसाइड द वूंड दर इज अ पर्स अँड नाव आय एम होल्डिंग विल इट पेन नो वाय इट इज पेनिंग बिकॉज आय एम होल्डिंग. Why it is paining for you? Because I am holding you. Because of the purse which is there in your wound, in your hand. Yes or no? It's not because I am holding. Because when I hold your other hand, it's not paining. But this side it is paining, not because I am holding. Yes or no? So it's not that आमकां दुसरो कितें करता. आमी पळय कितें पळय आमच्या भितर घेवन आसा त्या प्रमाणे आमचें रिएक्शन भायर येता. केन्ना केन्ना आमकां सोजमना दुसरो कितें उलयता तो पूण आमी तें घेवन बसतात. आमकां सोजमाकूच ना कितें जालां उलोवप. येस और नो? येस सिस्टर. येस ब्रदर यू आर आस्किंग समथींग रायट. For this seed. So if we are saying there is no time for sowing this seed, then how we can expect the harvest? Just we see the harvest in the life of the godly people. ये भाशेचे हार्वेस्ट आमकां मेवतले ना. सो आमी ये भाशेची बियां तर घालना ये भाशेचे हार्वेस्ट आमकां पळोवंक मेवचें ना वयव ना. सो आमकां बायबलाच्या थ्रू जे भाशेन हार्वेस्ट मेवपाक जाय तें तर आमकां जाय. रॉंग बियां घालतली काजू बी घालतली आनी आंबे सोदतात. विल ग्रो. ओके सी देवाचें उतर आमच्या जिवितान वाडपाक आनी चोडपाक एक फॉर्म्युला ना. देर इज नो फॉर्म्युला इन सर्टन वे यू हॅव टू डू दीस ऑर यू हॅव टू डू दॅट अँड देन यू वील ग्रो इन द वर्ड. वॉट आय बिलीव इज म्हाका उगडास हांवें आजून पासून कसलो फॉर्म्युला आजून पासून कसलो फॉलो करूंक ना म्हज्या जिवितान. हांवें आजुनूय आयचो दीस पासून कसलोच फॉर्म्युला हांवें फॉलो करूंक ना. बिलीव मी गॉड इज अ विटनस. I only decide when जेन्ना म्हाका देवान म्हज्या काळजान कन्विक्शन दिला एक Jesus died. Now, no one is righteous in this world. Yes or no? Everybody has done something or the other. Or maybe still doing. Correct, no? जेन्ना आमच्या जिवितान देव आसना देवाची वळख ना आमी कसल्यो करुण्यो करता ज्यो आमकां बऱ्यो दिसता त्यो. वयव ना? वॉट आमकां ज्यो बऱ्यो दिसता. आदी आमकां कितें दिसतालें कोणें आमकां कितें म्हणलें टेट फॉर टॅट. येस ओ नो? कोणेन एक म्हणलें कितलीं दिवपाची 1 के 7 1 फ्री. बिकॉज वी लव 1 के 7 1 फ्री. जोरी तर आमकां शॉपिंगाक वयता आसतना बाय 1 get 1 फ्री तर लायक आहा जाल्यार आमकां वेन समबडी गिव 1 वी लव टू गिव 2 रायट. मोर दॅन 2 समटायम्स. ओके बाय 1 get 3 free. So things you will not get buy 1 get 3 but you will give to somebody. When somebody give you 1 you might give even 10. Okay, so आमकां कितें दिसतालें कित्याक लोकांचें घेवंक जाय सारकें कित्याक तांकां उगी रावंक जाय. ती जेन्ना आमकां एक म्हणटा आमी 4 तरी बरें सांगपाक जाय. वयव ना? पूण बायबल आमकां कितें शिकयता एका पोल्यार मारल्यार दुसरो दिला आमी. Praise God. Yeah. 70 times 7 तुवें आयकोंक ना. देन 7 times आमी दिवंक तयार ना. 70 times 7. But what Jesus said? 70 times 7.
येस नो. आतां ही शिकवण मनशाक खबर ना गोडेक, ओके. 70 times 7 खबर ना, फॉरगिवनेस खबर ना, कांय खबर ना. मनीस कोणा पद्दतीन जियेता, कोणाचे चाली प्रमाणे जियेता, संवसाराचे. आनी संवसार कितें म्हणटा, तो तुका पोसता, तूं ताका उगे रावपाक. हां, संवसार कितें शिकयता, तो पोसता, ती पोसता, ती दिता, ती हाडटा, आमी म्हणना दुसरो दिता, तांकां उलोवंक कितें. तेणें एक म्हणलां, फाल्यां तो मेवतलो तुका इगोजे भायर, तूं 4 दी. हां, संडे इज द बेस्ट टायम, सगळीं मेवतात न्हू, हेरा दिसा कामाक वेतात. पूण संडे आमी सकाळची सगळीं भायर मेवना कंपावंडान, सो तेन्ना दिवया. बरें, मेवनीत, हांव रावतां भायर. ओके ओके, आय टेल यू अबाउट दीस, ओके. जस्ट रिमाइंड मी, आय वॉन्ट टू टेल हर. ओके ओके ओके. सो कोण म्हणटा हे, कोण म्हणटा हे, सांगा सांग सांग. हां, लोक म्हणटा मोव मेळटा ती चोड खोंटा. हें बायबलार मेवलां तुका. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ. Is it truth? The word of God is truth. So is it written anywhere in the Bible? Mo meta thin chod khonta te kalan tu god zomin jan raw. Ha. What happens? It happens because we are conformed to this world. What does the scripture says, Romans 12:2? Do not be conformed to this world, to the pattern of this world, to the ways of this world. Yes or no? But the ways of the world is teaching us something else, and the Bible is teaching us the truth. Now it is my decision to whom I want to yield myself, to the voice of the world, the pattern of the world, the system of the world, or to the word of God. To the word of God, not with my words only, with my action as well. Yes or no? Sometimes we get the word, then also we don't act on the word. Yes or no? Then people say, ही पळय कितलें देवाचें करता, पूण हेंकांच म्हणटा पळय पाशेंच ना. Happens? You got yesterday. Praise God. Hallelujah. So, उतरान कितें बरयलेलें आहा? एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दी. What you asked? Somebody asked one question and I was answering that, but I went from where to where, I don't know. Yes or no? खंय आसलेलें हांव? हां? The love. Then you all are asking question and taking me somewhere else, okay? Okay, but ask question, okay? But just remind me, आमी खंय स्टॉप जालेले ती. Now, हांगा कितें म्हणटा, देवान आमकां पातकान पडली तरी आमकां बक्षिल्या बक्षूंक ना. पूण पातकाचें जें फारीकपण आहा तें देवान लेट गो करूंक ना. कित्याक ताणें पातकाचें फारीकपण कितें म्हणलेलें? मरण. हांगासर आमी कशें बोगसणें पळयता, बोगसणें म्हणजे कितें, पातकाचें बोगसणें जावंक ना, पूण देवाचो मोग आमी हांगासर पळयला. देवाचो अनकंडिशनल मोग पळयला. सो वॉट आय वॉज सेयींग, हांव कितें म्हणटालें, जेन्ना आमी कितें वायट आमच्या लागीं सुवातीन आमचें सगळें घडलें, आमी देवा सरशिल्ल्यान पयस वयता वचना. पूण देवाच्या उतरांतल्यान आमी कितें पळयलां, सुरवातेक इन द बिगिनींग जेन्ना आदाम आनी एवे कडेन पातक घडलें, कितें जालें? देव येयलो तांकां मेवपाक. पूण आतां आमकां जेन्ना उतराची सोजमणी ना, आमी खंय शिरकोता? उतराची सोजमणी नासतना आमकां अशें दिसता, जेन्ना पातक घडटा देव आमचे सरशिल्लो पयस वेता. पूण जेन्ना पातक घडलें, देव आपले रोचणे सोवे आयलो, रोचणे मुखार आयलो, रोचणेक आपल्याचें मेळपाक आदाम आनी एवेक आपूण जावन देवोन तेंच्या मुखार आयलो. समजता? सो कोणेच आमी अशें सजमोचें न्हय की जेन्ना आमी वायटान पडटा, दॅट इज द टायम तेजी कृपा आमचेर ओदीक आनी ओदीक चोडोन आसता. इतलें सजमोन घेयात, देवाची कृपा, देवाचो ग्रेस. कृपा म्हणजे कितें? ग्रेस. देवाचो ग्रेस जितलें पातक वाडटा तितली देवाची कृपा मल्टिप्लाय जाता, डबल जाता, चड स्ट्रॉंगर जाता, मच मोर मल्टिप्लाय आनी पावरान, सुबेज पावरान जाता. समजता? जेन्ना पातक येता आमचेर कब्जो करपाक, तेन्ना देवाची कृपा जी ताणें दिल्या आयज जेजू वरवीं, ती आनीक शक्तीन आमचेर इट स्टार्ट वर्किंग ऑन अस. सो when we fall into the sin, ओ मे बी कितें तर घडलें, आमी अशें समजप न्हय की देव आमचे सोरशिल्लो पयस गेलो. इमिडिएटली यू टर्न.
यू टर्न घेवपाचें काम कोणाचें? यू टर्न घेवपाचें काम कोणाचें? वॉट इज दॅट यू टर्न? टू रिपेंट. टू repent and come back to the Lord because he has bestowed upon you his grace. त्याने आपली कृपा घ्यासे. You have to suffer the consequence of sin. So what Jesus suffered on the cross? Is it an Old Testament? Is it an Old Testament? So what Jesus, when he died, in the Old Testament or the New Testament now? Does the Bible says God has forgiven you from your past, present and future sins? Okay, go to Ephesians 1, Ephesians 1, 7. Go Ephesians 1, 7. See this. 7. Go in, okay. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of our, according to the riches of his grace. Grace munche kide? Your effort, what we have done. Is it our effort? Kurpa. Devachi kurpa munche kide? Amche kam. Grace is what? What God has done, right? Je devan kela. So devan kine kela? Sacrificed on himself on the cross. How do we receive this grace? ही कृपा कशी आमकां मेवल्या? देवान जे sacrifice केला, he shed his blood on the cross to forgive you and me. So when that happened? On the cross. Okay, did David fell into sin? But does the Bible say God has forgiven him? Nathan, when he come to show him what he has done? Yes or no? And God has forgiven him, right? Why na? Kidak forgive zalo to? Because he repented. But Saul forgives zalo, King Saul. King Saul forgives zalo, devan teka forgive kela King Saul. David was the king after King Saul, no? In the book Samuel and 1 Samuel and ami poita सॅम्युअल राजाक देव सावलूक राजा म्हूण विचून काडूंक लायता. जेन्ना तो राजा जाल्या उपरांत तो गोरवान भरता, वय ना. आनी देव कितें करता? गॉड रेजिस्ट द प्राउड एंड गिव ग्रेस टू द हंबल. ग्रेस केन्ना आमकां मेवता? जेन्ना आमी रिपेंट जाता एंड वी सबमीट आवर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. वेन वी सबमीट आवर सेल्फ टू गॉड. येस और नो? सो जेन्ना आमी देवाक सबमीट जाता. देवाक सबमीट केन्ना जाता? जेन्ना आमी आमचें मन बदलता आनी तो यू-टर्न घेता. समजता? जेन्ना आमी रिपेंट जाता. नाव it's lot there in the book of Romans also in 6. Okay, in whom we have redemption through his blood. Go in AMP for this. बोक्सोणे आमकां कशें फावो जाला? How do we receive forgiveness? आमी आतां जेन्ना आमी म्हणटा न्हू जेजूच्या रोगता उदेशी आमकां बोगसोणें जालां, आमकां हें दिसती पडटा. हाव इज दॅट? बाय फेथ. येस ओ नो? बाय फेथ वी बिलीव. येस, बाय फेथ वी बिलीव दॅट वी आर फॉरगिवन, दॅट वी हॅव रिसीव्ड द सॅल्वेशन. येस ओ नो? बाय हीज ब्लड. आनी कशें आमी हें स्वत मानता? भावार्थान. आमकां फिजिकल एविडन्स कितें आसा? ना. वी हॅव अ written evidence which is written in the Bible. Yes or no? आमी बरोयलेले आसा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता because we believe in the written word of God. Now, in him we have redemption. That is our deliverance and salvation through his blood. Whose blood? Whose blood? Jesus' blood, which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and complete pardon of our sin in accordance with the riches of his grace. He is rich in his grace, in his kindness, in his favor, even though we don't deserve it. समजता? सो आतां आमच्या पातकांचे फारीकपण तर आमी दिवंक जाय आसलें. जेजून कसले पातकाचे फारीकपण दिलें? Are you following, sister? You understood? You understood the word? देवान आमकां आपली कृपा दिल्या. देवान आमकां आपलो मोग दिला.
देवान आमकां आपणाच्या उद्देशी आपल्याच्या रक्ता उद्देशी आमकां बोगसोणें दिलां. आमी वेन वी द बायबल सेज इन द बूक ऑफ जॉन आमकां म्हणटा, वेन यू शॅल नो द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. And if I don't know the truth, I would be in the bondage. समजता? So आता आमी आनीक bondagein ना. God has set us free. God has given us a life of freedom. Are you following? God has given us a life of freedom. Freedom कसले? पयले स्वातेर आमकां yesterday I have taken Colossians 2:14. The legal document has been nailed on the cross. Yes or no? Once and for all. So God has forgiven me once and for all. The sacrifice has been given. आदल्या कोरारान आमच्या पातकाचे sacrifice कशे दिताले? Every year the sin offering was given, right? Every year जेन्ना खोत नासलेले शेळयेचे फारीकपण दिताले. In the book of Hebrew also it is written, आदल्या कोरारान कितें जातालें? आमच्या पातकाचे फारीकपणाक लागून एक खोत नासलेल्या मेंढऱ्याची बोली जाताली. इधर शीप or goat. मेंढऱ्याची बोली जाताली. एक मोनजातीची खोत नासलेले, पातोक नासलेले, कसले तेका दाग नासलेल्या मोनजातीची बोली जाताली. नव्या कोरारान आमी पळयता वन्स एंड फॉर ऑल सासणाच्या सासणांक ते सॅक्रिफायस आतां आमच्या पातकाचे कोण जाले? जेजू जालो. कोण जालो? जेजू जालो. तेका लागून आमकां रिपेंटन्स म्हणजे कितें? चेंज इन युअर थिंकींग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. इफ माय थिंकींग वॉज इन दिस वे, heading toward destruction or heading towards the ways of the world, but the moment you get the truth that you are forgiven by the blood of Jesus Christ, now you change your ways and go to the word of God. So you take a U-turn from the wrong way to the ways of the world, to the way of Jesus, where he has set us free. And it's all by believing by faith. It's all by believing. Now I don't have to माझ्या पातकाचे फारीकपण म्हाका दिवपाची गरज ना. But if I make a choice to remain in the sin, then it is different. If we don't repent and if we don't accept what Jesus has done for us. समजता? जोरी तर आमी हे स्वताक तर स्वत मानिना, जेजूक तर स्वत मानिना, जाल्यार कितें जातलें? Okay, go to Romans 12:2. Sorry, 8:8. Romans 8:2. And you go in KJV. See, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. In Christ Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and death. Now, how many laws are there? Now, I am not going to go in the teaching of the law and this, okay? Only I am explaining you this. कित्याक आता जो प्रश्न येयला की आमी जे पातक करता तेजे फारीकपण आमी दिवंकूच जाय. Yes or no? हांगा कितें म्हणटा? The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. So कितले कायदे हा? हांगा 2 कायदे दिल्या. कसले ते? एक आत्म्याचो कायदो जो जेजू सोबे आसा. And दुसरो कायदो जावन आसा तो द लॉ ऑफ द सिन एंड डेथ. पातक आनी मरणाचो. कितले कायदे आसा? 2 कायदे आसा. तुमकां इल्लेशे शिकोवणेन खबर करूं. कायदो म्हणजे कितें पयलीं स्वातेर सांगा म्हाका. फॉरगेट अबाउट दिस. लॉ म्हणजे कितें? कायदो म्हणजे कितें पयलें जाणा जावंक जाय. कायदो म्हणजे कितें? ओके, सिंपल वेन शिकोया. कायदो म्हणजे प्रिंसिपल. एक कायदो म्हणजे एक असो सिस्टम की तो फॉलो करूंक जाय. करेक्ट? कायदो म्हणजे कितें? एक वे आहा ती आमी फॉलो करूंक जाय. फॉलो करना जाल्यार देर आर कॉन्सिक्वन्सीस टू पे. येस और नो? एग्जाम्पल घेवया. लायटीचो कायदो. हे लायटीच्या वायरीक कायदो कसलो आहा? भितरल्यान वायर आसा. कॉपर वायर. कॉपर नो? वॉट वायर इज? कॉपर, रायट? देर इज अ कॉपर वायर इनसायड. येस. ही कॉपर वायर तर हांव डायरेक्ट अशें घोट दोता आनी हें कोटींग भायल्यान ना. सारकें? सो वायरीचो कॉपर वायरीचो कायदो कितें? इट हॅज टू बी कोटेड. येस ओ नो? कायदो कितें हा? इलेक्ट्रिसिटीचो कायदो कितें हा? द कॉपर वायर हॅज टू बी कोटेड विथ अ बॅड कंडक्टर. Insulation. Okay. So it has to be covered with a plastic coating, right? If there is no plastic coating, can this wire can kill me? Yes. ये म्हाका मारूंक शकता ही electricity?
Can I die with this? Okay. एका कोटिंग ना आनी हांव डायरेक्ट हातीन धरतां and then if I die, can I blame the electricity? Blame करूंक जाता म्हज्यान इलेक्ट्रिसिटीक? कित्याक ब्लेम करपाक जायना इलेक्ट्रिसिटीक? बिकॉज एका कायदो आहा तो हांवें फॉलो करूंक ना. सो आय कॅनॉट ब्लेम द करंट, रायट? येस ओ नो? सो देवाच्या उतराक एक कायदो आसता. देवाच्या उतराक कायदो आहा. सो तो कायदो तर हांव पाळिना. डू आय हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस? God's word has a system. If you don't follow, do you have to face the consequences if you don't follow the system? Sure, right? You understood the question? So देवाच्या उतराक एक कायदो आसा. आतां लॉ म्हणजे कितें आमी सजमली? एक कायदो, आनी ज्या जाग्यार कायदो आसा त्या कायद्याक फॉलो करपाक गरजेचें. सिग्नल तो आतां आमी स्पीड लिमीट पळयता बोर्ड, कायदो आहा तो बोर्ड घालता म्हणचे. ट्रॅफिक पुलिसाचो तो कायदो कितें बरयला बोर्डाचेर? 30 स्पीड. करेक्ट? आतां तूं 30 पळयता आनी तूं 60 वेता. तुवें मोडलो कायदो? वय. तूं कॅमेराचेर थिंगासर क्लिक जालें? येस. फुडें वचून तुका आरटीओ थांबयता, तुज्यान झगडोंक जाता? आरटीओ म्हणटलो प्रूफ आहा तुवें कायदो मोडला, यू हॅव टू पे द फायन. सो कॅन आय ब्लेम द बोर्ड एंड ब्लेम द कंप्युटर्स वे द रिकॉर्डिंग इज शोईंग? ओ कॅन आय ब्लेम देम? नो, रायट? कित्याक कायदो कितें आहा? बोर्ड बरयलेलो आहा 30, हांव गेला 60. तो कायदो मोडलो, आय हॅव टू पे द पेनाल्टी. करेक्ट न्हू? तेच भशेन देवाच्या उतराकूय हांगासर कायदो आसा. आय एम आन्सरींग युअर क्वेश्चन, ओके? देवाच्या उतराकूय कायदो आसा. आनी जो कायदो कसलो, हो कायदो कसलो हांगासरलो? ओथम्याचो जेजू क्रिस्ता सोवे. द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ, एंड देर इज अनदर लॉ, द लॉ ऑफ सीन एंड डेथ. समजता? तो ह्या संवसारान दोनी कायदे चालू आहा. कशें गमता? जायते कडेन आमी पळयतात मर्डर जातात, जायते कडेन आमी पळयता वायट कामां जातात, जायते कडेन आमी पळयता चोरयो जाता. देव करूंक लायता ह्यो चोरयो, देव करूंक लायता हें वायट कामां. हें कित्याक घडटा? कित्याक दुसरोय कायदो चालू आहा. आयज बोगसोडें कोणाक फावो जालां? दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आयज आमकां नवें जिवीत कोणाक फावो जालां? दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आयज आमकां लिगल रायट मेवला देवाची भुरगीं जावपाक. इन जॉन 1:12 आमी पळयता दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आयज देवाचो मोग कोण अनुभवता? दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. येस ओ नो? सो इज इट इम्पॉर्टंट फॉर अस टू बी इन क्रायस्ट जीसस? आनी आमी इन क्रायस्ट जीसस केन्ना जाता? वेन वी एक्सेप्ट हिम एज अ लॉर्ड गॉड एंड सेवियर. वेन वी बिलीव that he is the son of God and God raised him on the 3rd day from the death. समजता? So when we are in Christ Jesus, आमी कसल्या लॉवान पडटा? The law of the spirit of life in Christ Jesus. The spirit of life. How do we receive? When we are in Christ Jesus, and it is a law. समजता? जेन्ना आमी जेजू सोवे आसता आमकां भावार्थान बोगसोणें फावो जाला. सो आमचे आदल्या पातकाचें फारीकपण जालां, आमच्या आतांच्या पातकाचें फारीकपण जालां, आमच्या फुडाराची पातकां जातली ताजें आमकां फारीकपण जालां. बट देर इज अ वे आउट ऑफ आमी रिपेंट जावंक जाय आनी देवाक वळोंक जाय. येस ओ नो? देवान आमकां आपली कृपा दिल्या टू ओवरकम sin. देवाची कृपा म्हणजे कितें? गॉड्स ग्रेस इज वॉट? इट एम्पावर्स मी टू ओवरकम sin, टू ओवरकम द रॉंग डुईंग. समजता? That's why we have to walk in the spirit so that I will not fulfill the desire of the flesh. So all the time I have to be in the spirit. कशें रावतलें हांव ओतम्यान दीस आनी रात? When I spend my time with the word of God, I meditate on the promises of the word of God. I know what my God has said about me. I know what my God has prophesied about me, that God said you are forgiven, you have received a new life in Christ Jesus. These are the prophecy, right? Yes or no? आमकां फिजिकली दिसती पडना पूण ओतम्यान आमी ती अणभवता. Yes, I am born again. Can we see that we are born again in physical outside? आमकां दिसती पडटा? आमी तशींच आहा न्हू? केन्ना आमच्या एक्शनी आदल्या भशेन जाता. बट डज दॅट मीन इन आवर स्पिरीट वी आर नॉट बॉर्न अगेन? वी आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस. येस ओ नो? आमी नवी रचना जेजू सोवे. हांगा कितें म्हणटा? फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस हॅज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सीन एंड डेथ. म्हणचे कितें? पयलीं हांव खंयच्या कायद्यान आसलें? पयलीं खंयच्या हांव कायद्यान पडटालें?
पूण आयज म्हाका कोणाच्या रक्ता उदेची सुटका मेवल्या आनी खंयच्या कायद्यान हांव भितर सरलां द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस बिकॉज दॅट हॅज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ sin and death. समजता? Did you get your answer, sister? Those who are in Christ Jesus. Now, I want you to go Romans 5, go 19, 20. Okay, 19 son was here. For as by one man's disobedience many were made sinners. So when we were आमी जेन्ना पातकी जालोली कसल्या कायद्यान पडली आमी द लॉ ऑफ sin and death. पूण आयज आमकां कोणे सोडयल्या त्या कायद्यांतल्यान The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Is this a good news? Yes. Give praises to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, is it with my effort? Yes. What did we see in Ephesians 1:7? आमी आमचे sacrifice दिला कसले? कितें पयलें आमी Ephesians 1:7? By His blood we are redeemed. We are set free. We are forgiven through His blood. Yes or no? By the riches of His grace. तेचे कुरपेन जी तेची कुरपा आमचे ताणें वतयल्या. हांगासर कितें म्हणटा for as by one man's disobedience many were made sinners so by the obedience of one shall many be made righteous. जेन्ना obedience is what? पाळो दिवप. जेन्ना जेजून by the obedience of one. Who is this one? तो जेजू. हेज्या ओबिडियन्साक लागून जेजून जेन्ना देवाच्या उतराक पाळो दिलो जेजून पाळो दिला म्हूण आयज आमी सगळीं कितें जाल्या रायचियस जाल्या. वय ना जेजूच्या उतर सांबाळण्या पासत आमी सगळीं नितिवोन जाल्या. आमी नितिवोन जाल्या कित्याक म्हजे करणे पासत न्हय जेजून जें उतर सांबाळलें देवाचो जो पातकाचेर जो क्रोध आसलो तो खुर्सार ताणें सगलो एका मनशाचेर काडलेल्या भशेन तो काडलो चपकांचो मार रोगोत वारयलें सगळे तो इन्सल्टान तो गेलो कुडीक तेंच्यांनी सामको मारून काबार केलो. एक मास तेच्या कुडीचेर उरलेलें ना. तकलेर मुकुट घातलो काट्यांचो. हे सगळ्या परिस्थितींतल्यान जेजू गेलो. आयज आमी दीस रात तेजो नियाळ करपाक जाय. दिसांतल्यान एक पाटी तरी करूंक जाय. When we do this, no, it will help us to let go the wrongdoings of others towards us or to love them in return. Because when I see my God loved me, in Romans 5:8, Ami poita, my God loved me and forgiven me and sacrificed Himself for me, even when I was a sinner, when somebody is doing wrong to me, how can I hold it? How can I keep it? दुसऱ्याचे कशें घेवन बसोंक आमकां जाता. जायते पाटी थोड्यांनी वर्सां काडलीं. आय रिमेंबर ओके लेट मी कंटिन्यू. आय रिमेंबर वन स्टोरी एक म्हाजी फ्रेंड शी इज माय फ्रेंड ओके बिकॉज वेन आय टॉक टू हर आय लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अबाउट द लायफ हाव वेन द अप्स एंड डाउन्स कम्स इन अ लायफ हाव टू बिकॉज शी वेंट थ्रू सो मच इन द बिगिनिंग बट नाव दे आर वेल टू डू पीपल ओके हाव ओल्ड इज शी इज माय फ्रेंड बट हाव ओल्ड इज शी Can you guess? She's 80 plus. Yes, no? So, she was sharing me about her life and about her mother's life. When she was sharing about, when we are not in Christ Jesus, we don't understand forgiveness. Yes or no? And there is only one way to go to heaven is Christ. Correct? So, when she was sharing me, I learned a lot. Okay, there is lot she explained and shared about her past, about her family time, about her father's time, about her mother's time and how they met and all of those things. But in that, one thing I learned, her mother, she is 80 today. Now imagine her mother. She is already in heaven, but she was sharing about mother's thing. And even though she is not in Christ Jesus, they are from other faith, but she believes in God. Because how I know she believes in the Creator, because the other day she was going outside to throw the wastewater outside. She has a big container with full of water in her hand and she was walking outside, okay, on the staircase, and she slipped and she fell and she said, God,
And she fell, and before she get up, she said, "Thank God, I believe nothing happened." And thank God. Now, at this age, if somebody falls in the backyard, on the staircase, on the step, with the heavy thing in the hand, what should happen? The bone should break, right? Anga base temp ota ada motta. Correct? But ti podli, praise be to God, tika kiden jauna. Because she said, thank God nothing happened. And she thanked God. She don't say, eka dolle mun kai jauna, teka dolle mun kai jauna. What she said? Thank God nothing happened. And देव आमचं एकूच, right? Okay, so when she was, ती जेन्ना आपल्याच्या मायची खबर सांगताली, तेन्ना she shared about तेजी parents, her father and mother, how they met and all of those things. आणि ती म्हणूंक लागली, म्हजो डॅडी म्हणूंक लागली तेका आपणाच्या घरा घेवन गेलो. तेन्ना daddy's side family did not liked her and maybe not treated her. How many years back now? In 1940s or 30s, I think. I think it's in 1940s or 35, in those days story. Okay, so ती म्हणटा कितें, डॅडीच्या फॅमिलीन म्हणटा आपणाच्या मामींक एक्सेप्ट करूंक ना बिकॉज ऑफ मे बी द आउटर लूक ऑर मे बी द ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आमचें कितें कितें आसता न्हू तें, सो फॉर सम रिजन करूंक ना. आनी तोंडारूच दिसता तिका कितें कितें म्हणलें पळय, कितलें फाटलें गजाल. आनी कितले पयलींची खबर, ती ही जी कोण म्हाजी फ्रेंड म्हणटा पळय, तिची मामी आख्खें लायफ मोरोसोर तें घेवनूच आसली. Till her last breath, she holded that thing, that rejection. But I prayed, I said, Lord, she did it unknowingly, but on behalf of her, I prayed. When I came to know the story, they are very good people. Only thing, they are like Cornelius. How Cornelius? He was a God-fearing man, but the only thing is he did not know about Jesus. But for the salvation, whom we need? We need Jesus, right? Without Jesus, there is salvation. Is there a way to go to heaven? No, right? But we can pray. By faith, we can pray. And I don't know, but I pray to God. I said, I believe that, Lord, I pray on behalf of her, that she did it unknowingly, but somehow you do it. You are the God of impossible, right? So you do it a way for her that I believe that she is in your hands. But what I'm trying to say is, till she died, she did not forgive her in-laws or the family of her husband's side. That's what I'm saying, that rejection, rejection jenna amka kona कडल्यान येता, when people show that you are unwanted, you are like rejected. Have you all seen केन्ना एक group असो बसता आणि ओशे भशेन ती बसता, and you are standing there and they show you like you are unwanted. They reject you. तू जेन्ना वयता पासून त्या ग्रुपान, they treat you in such a way that we don't need you. Can you please leave? Not by their words, but their action, but on their outer appearance, on their attitude. We can make out now the body language. Nowadays, mostly girls are rejecting their boss. Most girls, what happened? Rejected in their husband's side or in-laws. Okay, but what I'm saying, one thing I learned from the word of God, but even when people reject you, if you take that rejection, that it's not their problem, it's your problem, it's my problem. Understanding? One thing we have to know the truth. If the world reject you, that does not mean your God is rejecting you. So when you know the truth, you live your life on that truth. Let me finish this complete. You know why? It's not that if other people, the group is rejecting you, doesn't matter, you rejoice in that moment. You know why? Because you have the truth with you, know that God has accepted you the way you are. If God can forgive Zacchaeus, the tax collector, the sinner, if God can forgive that woman who was committing adultery, then what about you and me? Jesus came for them. But the good news is what? No matter what bad news you are getting, the world is rejecting you, the world is ignoring you, doesn't matter. काय problem ना? जेन्ना हांव ते तर घेवन बसत, then whose problem it is? My problem, no. If I don't know the truth, what I will do? तेणे नाकारलो, एणे नाकारलो, तो कॅर करना, ते कित्याक पडला? God. Yeah, this is the truth, right? So we should take an example of Jesus himself. Yes or no? Do we have to be a man pleaser? Paul was a man pleaser. And how they looked at Jesus? Oh, the carpenter's son, Mary's son. Oh, आमच्या बरी जाला, जल्माला वाढला. Oh, कितें करतलो? Correct, no?
But what he was doing in other towns? Raising the dead. Yes or no? Casting out devils. Praise God. When the word of God says you are chosen, allow God to do according to his plan towards you. But when we start looking, तेणेन केला, एणेन केला, we are stopping God. आम्ही देवाक थांबयता. आमच्या जिविताचो बूक ऑलरेडी बरोवन दवरलेलो आमी जाणा तुमी सामसाच्या बुकार आमी पळयला साम्स 139 आमी पळयता रायट. देवान आमच्या जिविताचो बूक ऑलरेडी बरोवन दवरला. पूण आतां तेणें बरयला त्या प्रमाणे तर म्हज्या जिवितान घडोवन येना. वाय इज दॅट? बिकॉज आय एम मोर कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. समजता? सो आमी कितें करूंक जाय? जेन्ना आमकां दिसता आमच्या पातकाचें फारीकपण ऑलवेज हॅपन्स. आय स्टार्ट वीथ वन टॉपीक एंड देन गो समवेअर एल्स. सो 19 आमी कितें पळयलेलें फॉर यू नो रिमाइंड मी ओके टू गो बॅक अगेन. आय टेल यू समथींग. आतां जेन्ना जितले फाटी हांव हांगासर येवपाचें आसता हांवें पयलेंय सांगलां हें सदांच रातचें जावं म्हाका न्हू एक इन माय बेली न्हू सम बटरफ्लायज सॉर्ट ऑफ हॅपन्स लायक कितें हांव प्रीच करतलें वचोन कितें टॉपीक सांगतलें कशें म्हाका उडास उरतलो. एवरी टायम म्हाका जाता हो थॉट येता. बट देन आय से इफ आय एम गोइंग टू थिंक अबाउट दीस देन वॉट अबाउट द होली स्पिरीट? वॉट अबाउट हीज परफॉर्मन्स ही इज गोइंग टू परफॉर्म थ्रू मी टुमॉरो? समजता? पूण बींग एज अ लिवींग इन दीस वर्ल्ड लायक केन्ना आमकां जाता न्हू 24/7 वी आर नॉट वॉकिंग इन द स्पिरीट रायट. सडनली हें आमचें मन आमचें चिंतना जागी जातात आनी म्हणटा कितें सांगतलें कितें शिकयतलें. काल तो टॉपीक जालो आयज कितें आयज कांय ना तुका कडेन आनी तुका उगडास सुट्टलो कितें सांगूंक जाय तें कितें चिंतलां तें बरोवन घेयलां नोट्स बरयले कितलें म्हाका जाता जाणा तूं केन्ना केन्ना अशें आनी हो प्रेशर येता. आनी जेन्ना तो प्रेशर येता न्हू आय रिजॉयस मोर. लॉर्ड दीस इज द टायम आय नीड यू बिकॉज आय डोंट नो वॉट आय एम गोइंग टू से. आय एम डुईंग माय पार्ट. I'll do the studying of the word, spending time with you, reading what Jesus has done about his life, how he was walking, how he was talking, how he was performing, how he was speaking, how he was doing all of those things, how he was looking people with that compassion. All of those things, let me know. Reveal yourself to me through your word. I'm going to do this labor, but the labor which tomorrow is going to happen when I stand on the pulpit, you take complete control. And I know you are going to take complete control because you are faithful to your word. You said right, on the right time, I will put the words in your mouth. Yes, yes. Praise God. Holy Spirit. So I say, Lord, you take control. And while sitting also, you also must be saying, Lord, I don't know what she's speaking, but you make me understand because I came here to receive. And I will not go out. It's a battle, no? Yeah. Praise God. Because sometimes, no, some people, they sit and they concentrate, but the mind is gone home. Yeah. Praise God, praise God. But in any ways, we need a Holy Spirit. But when I speak about my side, now this battle is yours, right? Now this battle is mine. Correct, no? My battle is what? Standing here and God and depend on Him to remind me lot of things. Because we cannot keep all the record with our own ability. आमी आमच्या वस्तोंगी सगळो रिकॉर्ड हांगा बरोवन दवरूंक जाता आहलोलें? ना. पूण रायट टायमार आमकां रायट स्क्रिप्चर रायट टिचींग रायट एग्जाम्पल रायट टेस्टमनी कोणाचें आमकां उगडास कोण हाडटा? कितलो टेस्टमनी हा जाणा तूं. केन्नाय घरा वता आसतना वाटेर म्हाका उगडास येता तुवें हें सांगूंक ना. आतां हांव नको हें कोण सांगता म्हाका. बट आय बिलीव यू नो वॉट कितें सांगलां दॅट वॉज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट बिकॉज दॅट इज वॉट निडीड. दीस होली स्पिरीट वील रिमाइंड मी सम अदर टायम when that is needed. अशे भशेन हांव चिंत्तां टू लूक एट दीस सिट्युएशन टू लूक लायक इज वॉट इट्स लायक कितें एका रूट्स गोट ना गाय अशें दिसता. सिंपल कशें दिसता बट इट इज नॉट सिंपल. इट इज सुपर नॅचरल. हें सिंपल ना हें बेश्टें जायना बट दीस इज सुपर नॅचरल. And what you said is correct, sister. Sitting over there and concentrating to the teaching is not an easy. With your natural senses, no, it's not easy. Unless Holy Spirit helps you and holds you in that way, it's not easy. Because everybody comes to listen to the word of God with the burden,
with the problems, with the situation, with the circumstances. Now, having a circumstances, it's not easy to sit with a natural mind to focus. No, the mind will take you somewhere else, guaranteed. But to keep your mind focused, it's the work of the Holy Spirit. Are you following this? समजता हांगा पळय कितें म्हणटा. For as by one man's disobedience many were made sinners. एका मनशाक लागून जायती पातकी जाली म्हणटा आनी एका मनशाच्या बरेपणाक लागून उतर सांबाळल्यांक लागून आमी सगळीं नितीवंत जाली म्हणटा. आमच्या वस्तूंकी न्हू. आतां 20 वर्ड आमकां कितें म्हणटा, मोर ओवर द लॉ एंटर्ड that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Okay, we can go to some other translation. Can somebody do this? Huh? Brother, you can put AMP. He's come. Thank you so much. Put it in AMP 20th verse. Okay. But the law came to increase and expand the awareness of the trespass by defining and unmasking sin. But where sin increased, God's remarkable gracious gift. What is that? What is that? God's remarkable gracious gift. God's what you say, unearned favor. God's favor. आमी मेळून आमचे वस्तूंकी आमचे करण्या उद्देशी आमचे वस्तूंकी आमी तो मेळून घेवपाक जायना. देवाची कृपा, जी कृपा तेका आमच्या कसल्याच करण्यांनी आमी ती मेळून घेवपाक जायना. बिकॉज इट्स अनडिजर्वड गॉड्स फेवर. God's remarkable gracious gift of grace, His unmerited favor has surpassed it and increased all the more. Go to the 21 verse. 21. So that as sin ruled in death, so also grace would reign through righteousness, which brings eternal life. What grace brings? Eternal life through Jesus Christ our Lord. 20 and 21, can you go in NLT? Now, so just as sin ruled over all people, कोण आमचे रूल करतालो? पातोक जे भाशेन मनशाचेर अधिकार चलोवंक लागले. रूल इज अधिकार, रायट? अधिकार चलोवंक लागले पातोक मनशाचेर आनी मनशाचेर एंड ब्रॉट देम टू डेथ आनी मनशाचेर मरण हाडलें. आतां कितें बरयलां? आतां कालचे पोरचे हेज्या फुडलें. वॉट डज इट से? नाव गॉड्स वंडरफुल ग्रेस ruled instead, giving us right standing with God, the righteous nature of God, right standing with God, and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. कोणा उदेशी देवान आमकां कृपा फावो केली? जेजू उदेशी. जे भाशेन आमचेर पातोक आमचेर अधिकार चलयताले आनी मरणांक पावयताले, आतां कितें जालां? आतां देवाची वंडरफूल वर्ती कृपा, अजापाची कृपा आमचेर अधिकार चलयता. आतां आमचेर पातोक अधिकार चलयता वो देवाची कृपा अधिकार चलयता? कितें आसा आमचेर? देवाची कृपा आमचेर अधिकार चलयता. गॉड्स वंडरफूल ग्रेस रूल्ड इनस्टेड, गिविंग अस. कृपा चलयता आनी आमकां बेश्टी सोडल्या. कितें दिता? सासणीक जिवीत दिता आनी नितीवोनपण दिता. कोण? जेजू उदेशी कितें कोण दिता आमकां? जेजूची कृपा, देवाची कृपा आमकां नितीवोनपणान उबें रावंक आनी आमकां सासणीक रिजल्टींग इन नितीवोनपण जाल्या उपरांत कितें जाता? रिजल्टींग इन इटर्नल लायफ थ्रू जीसस क्रायस्ट आवर लॉर्ड. समजता? सो आमच्या पदकाचें फारीकपण कोणें दिलें? सिस्टर, नाव यू गॉट युअर आन्सर. आमच्या पदकाचें फारीकपण कोणें दिलें? जेजून दिलें. आनी जेजून आमकां कितें दिलां? जेजून आमचें फारीकपण दिलें आनी आमकां बेश्टी सोडल्या. कितें दिलां ओवरकम जावपाक? पदकाक ओवरकम जावपाक कितें दिलां? कृपा दिल्या. कृपा दिल्या उपरांत ग्रेस रूल्ड इनस्टेड. कोण आमचेर रूल करता? देवाची कृपा, गिविंग अस. पूण ही कृपा दिल्या खरी, दिल्या जण एकल्याक, पूण सगल्यांनी ती मानून घेतल्या.
सगळ्यांनी मानून घेवंक ना, सगळ्यांचेर काम करतली. आं, गाडी सगळ्यांक कडेन हा, चाई हा, तूं चलय ना जाल्यार तूं पावता हिंगाच्यान थिंगा. गाडयेचो कितें फायदो हा? गाडी हा, चाई हा, सगळें हा, गराज हा. फायदो हा गाडयेचो ना. सो गाडी हा, चाई हा, उपयोग जावंक नाका, उजार जावंक नाका. पूण ती बंद दवरपाक दिल्या आमकां ना. सो ही कृपा दिल्या, हे कृपेन आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय. पूण ही कृपा आमकां जेन्ना दिल्या, आमी ते कृपेन आमचें पावल घालूंक जाय, सोत मानूंक जाय. आनी हे कृपेक आमचेर अधिकार चलोवपाक आमी तयार जावपाक जाय. गिवींग अस रायट स्टँडींग विथ गॉड, नितीवनपणाचें जिवीत आमकां दिता, वीच इज रिजल्टींग इन इटर्नल लायफ थ्रू जिजस क्रायस्ट आवर लॉर्ड. आतां पातकाक आमचेर आनीक अधिकार उरलो? हाव डू वी नो? मागीर आतां पाते करतात न्हू आमी. सो पातकाक आमी पाठ करूंक जाय वो नाका? आं, पातकाक पाठ करूंक जाय वो नाका? देवान आपल्या मोगान आमकां कृपा दिल्या. देवान आपल्या मोगान आमकां नितीवनपण दिलें. देवान आपल्या मोगा उदेशी आमकां बोगसणें दिलें. देवान आपल्या मोगा उदेशी आमकां आपल्या मोगान बोल्ल्या. वय वो ना? आपलो मोग तरी आपण आमचे कडल्यान होल्ड करून दवरला देवान. आपलो मोग होल्ड करून दवरला. कशें गमतात मोग वतयला म्हूण आमचेर? So many times I have taken that scripture. John 3:16, God so loved the world that he gave his only son. But God has given us his love. See? God has poured his love in our hearts through the Holy Spirit. तो मोग पासून तेणे आमचे रोमन्स 5:5 तो मोग पासून तेणे आमचे कडल्यान आपूण होल्ड करून दवरूंक ना. गॉड्स नेचर इज वॉट? गिवींग. येस ओ नो? सो तेणे आपल्याच्या भुरग्याक पातयोंक सोडूंक ना. आमच्या उद्देश आमकां पातयोन दवरूंक ना, फाटी दवरूंक ना. आपलो मोग फाटी दवरूंक ना, आपली कुरपा गोड दवरूंक ना, आपलें नितीवणपण फाटी दवरूंक ना, आपले बोगसणें फाटी दवरूंक ना, आपली दोया फाटी दवरूंक ना आमचे कडल्यान. जाल्यार आमी इतलें आमकां वतोन दिलेलें हा गिफ्ट, जाल्यार आमी ते गिफ्टान चलोंक नाका. जेन्ना आमची कसली कार्य आसता लोक आमकां व्हडले व्हडले गिफ्ट दिता, दिना? बंद करून दवरतात आमी घरान ते गिफ्ट. उजार कोन्ना? कोत्ता न्हू. फ्री येना ते आमकां. हां, गिफ्ट जे फ्री येता ते आमी उजार कोन्ना? कोत्ता. संवसार हितून जेन्ना आमकां फंक्शनाचे गिफ्ट जाता ते तर आमी अशे उजार कोत्ता सामके जोरोसोर. जाल्यार देवांचे आमकां फुक्याचे देणे सगळे हे कृपा, नितीवनपण, आपलो मोग, आपली माया दोया सगळें देवान आमचेर वतयलां म्हणटा. जाल्यार कितलें आमी तितून चलपाक जाय. वय वना? देवाचो मोग कितें म्हणटा? आमकां तो दिता. आतां कोणी कितें दिता आसतना आमी तर आत बंद करून तर रावता, आमकां तें मेवतलें? दिता तेन्ना कितें आसता? तो घेवपी हा तो मनीस कितें करता? तेणें कितें करूंक जाय? निच्यो टू रिसीव, रायट? सो गॉड इज गिवींग. सो इफ आय एम नॉट रिसिवींग, इज गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? सो गॉड इज गिवींग हीज लव. गॉड हॅज गिवन एवरीथींग. नाव इट इज माय पार्ट टू रिसीव अँड गिव इट टू अदर्स. He is a giving God. He gives, he gives, he gives and he gives. He only gives. He never takes, he gives. आमचो देव दिता. He gives. आपल्या पुताक दिलो, आपलो मोग दिलो, कृपा दिली, सगळें दिता. आपल्या फायद्याक वा आमच्या फायद्याक, आमच्या बरेपणाक, आपल्या बरेपणाक. आपली जी रोचना आतां आमकां तेणें रोचल्या. आतां आमकां जेन्ना भुरगीं जल्माक येता, आमची भुरगीं आसता, ती भुरगीं शेजारी जबाबदार त्या भुरग्यांक वयर काडपाक? कोण जबाबदार आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाक? आमी माय पाय, रायट? कोणें जल्म दिला? आमकां कोणें जल्माक घातल्या? आं, आमकां कोणें जल्म दिला? आत्मीक जल्म. आदा वेवेच्या जल्माची खबर हांव करना आतां. आमकां कोणें तयार केल्या? कोणें रोचल्या? हू इज अ क्रिएटर? गॉड इज अ क्रिएटर. सो हू बिकम्स अ फादर? गॉड बिकम्स अ स्पिरिच्युअल फादर. येस ओ नो? ही इज बिकम अ हेवनली फादर. येस ओ नो? आमचो बापूय तो, आमचो डॅडी तो. सो आतां आमकां सांबाळपाक, आमकां दिवपाक कोण जबाबदार? देव दिता. देव दिवपाक जबाबदार. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तो दिता, 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 दिता. गॉड गेव हीज सन, गॉड गेव हीज लव, गॉड गेव हीज मर्सी, गॉड गेव हीज कंपॅशन, एवरीथींग ही गिव्स. आतां आमी तो रिसीव करना, कशें जातलें? घेयना जाल्यार मेळपाना न्हू. आतां आमी कितें करता? देव दिता आनी आमी कळसो उमतो घालता आनी बसता. भितर वयतले, भायल्यान पडटले. कशें दवरूंक जाय आयदन आमचें? पोतें,
पोत्ते धरूंक जाय आयदन हां आमचे काळीज निबोर करून आयदन म्हणचे कितें आमचे काळीज आमी निबोर करून धरूंक जाता निबोर तर करून काळीज तर आमी घोट करून दवरले देवाचो मोग आमच्या काळजान वतलो काळजान मोग आमच्या ना काळीज निबोर केन्ना जाता जेन्ना आमकां कंप्लेन्स आसता देवाचेर जेन्ना आमकां कंप्लेन आसता देवाचेर जेन्ना आमचे शितीर आसता संवसारान जेन्ना आमचे शितीर आसता दुसऱ्यांचेर जेन्ना आमी दुसऱ्याक कितें मेवता तेजेर आमचे शितीर आसता तेन्ना कितें जाता आमचें काळीज हां निबोर जाता आनी देव जें कितें पळय आमकां दिता तें आमी घेवपाक चुकता पुण्यच्यो कोरया आमी तशीं जावया नाका देव आमकां कितें दिता तें घेवपाक आमी निबोर जावया नाका कित्याक देवान आमकां उदारपणी दिला सुबामपणी दिला in abundance he has given yes or no because when God gives us something he gave always in abundance never lack kabar jata tosle na even when Jesus multiplied the bread he did not made it exact kitlo हजार लोक हा 5000 6000 तितले कोरया ना ना अशें तेणे मल्टिप्लाय केले 12 पांटुले बोलले म्हणटा समजता so when God gives he gives in abundance. Now it's the matter how I receive. If I receive in that much only, I cannot say देवान म्हाका limited दिला. God is unlimited. तो दिता सुबामपणान. पूण आमी सुबामपणान घेता आमी देवाचें घेवंक शिकोंक जाय. आमी देवाच्या उतरांतल्यान देवाचे जे बेसांव आहा कुरपा आहा हें घेवंक शिकोंक जाय. आयज तर हांव घेता म्हणजे देव आयज दिना. देवान ऑलरेडी दिला. समजता देवान ऑलरेडी दिला जस्ट द वे जेन्ना देवान तांकां म्हणलेलें आपूण तुमकां प्रॉमीस लँडान पावयतलो वय ना तुमकां तें प्रॉमीस लँड दिला आय हॅव गिवन यू द प्रॉमीस लँड आतां प्रॉमीस लँड केन्ना दिला ऑन द लास्ट डे ऑफ द विल्डरनस ऑफ देम आफ्टर द 40 years ऑर वेन दे वर इन इजिप्ट ऑल्सो गॉड हॅज प्रॉमिस्ड प्रॉमीस लँडाची खबर केन्ना जालेली बिफोर ओन्ली रायट म्हणचे कितें देवान ऑलरेडी दिला हांवें तितून एंट्री मारूंक जाय आनी एंट्री मारपाक एकूच वे हा टू बिलीव एकूच जाय आमकां सोत मानपाक इफ वी आर इन अनबिलीफ वी वूड रिमेन इन द विल्डरनस जस्ट आवर एन्सेस्टर दे रिमेन इन द विल्डरनस हू डीड नॉट बिलीव समजता इट मिन्स वॉट देव आमकां बेसावा आयज दिना देव आमकां कुरपा आयज दिना देव आमकां पेखवणी आयज दिना देव आमकां शांती आयज दिना देव आमकां बरेपण आयज दिना देव आमकां गिरेस्तकाय आयज दिना देवान आमकां हे सगळे जेजू उदेची 2000 वर्सां पयले दिवन दवरलेले आहा द ओन्ली रिजन आय एम नॉट सीइंग इट इन माय लायफ इज बिकॉज ऑफ माय अनबिलीफ I am ignorant, maybe unbelief, or maybe I am ignorant about the truth. It's not just unbelief, maybe I am ignorant, I don't know yet the truth. But when I get to know the truth, the Bible is teaching me how to receive. God's hand is not like this. Praise God. God's hand is like this, He's giving. That's why we see John 3:16, God gave. God gave His only Son. Did He ask for Abraham? Sacrifice your son, the son to whom you love the most. Yes or no? Even our Father did the same thing. He gave the sacrifice of His only Son whom He loved the most. समजता? आमी म्हणटा कितें तूं कितेंय सांग हांव करतां पूण ह्यो म्हज्यो ज्यो संवसारी वस्तू आहा त्यो हांव सोडना त्यो म्हाका जाय. I can't let go of some things in my life. Sometimes we do like that. We hold the things of the world and then we don't see the blessings flowing in our life. That does not mean आमकां blessings दिवंक ना देवान. दिला already. जी कोण क्रिस्तांव सवे हा देवान तांकां सगळें दिलां. गोडेक देव आमकां आमी संवसारी वस्तू गोड दवरून पासून गोडेक देव आमकां दितलो तेज्या बरेपणाक लागून तेज्या मोगाक लागून तो आमकां दीत पूण आमी चुकता समवेर टू अंडरस्टँड हीज लव. आमी चुकता खंय तरी ताज्या मोगाचो अणभव घेवपाक. देव आमकां दितलोच केन्ना केन्ना आमची भुरगीं मस्ती करता पूण ती मागता ते आमी दिना तांकां कित्याक दिता आमी तांकां म्हणटा मस्ती बंद कर मागीर दिता म्हणटात ना वी गीव रायट. वाय डू वी गीव? बिकॉज वी लव देम. इन द सेम वे गोडेक आमी केन्नाय उतरां पोडमोरें ना पासून जाल्यार कितें मागता तें देव आमकां दितलो. वेन वी आस्क बाय फेथ ही मायट गीव अस बिकॉज वो सुर्या उदेता बऱ्यांचेरूच
इतलो आमचो देव मोगाळ सुर्याची किरणां तो बऱ्यांकूय दिता आनी वायटांकूय दिता. कित्याक आमकां देवाचें उतर म्हणटा की तो जेन्ना खुर्सार मेला तो बऱ्यांक लागूनच मरोंक ना. हांव पातकान आसतना पर्यंत तो त्या खुर्सार मेला की जेन्ना हांव त्या खुर्सार नदर मारतलें आय वील टेक अ डिसिजन टू रिपेंट एंड फॉलो हिम. आर वी फॉलोईंग दीस? God is full of love. God is full of mercy. And we have to know Him the way He is. We need to look at Him with that same love. But to look at Him with that same love, we need to understand that love first. Because without God, we cannot understand that agape love. Without God, we cannot understand Him the way how He loved us. तेणे आमचो असो मोग केलो की आपूण जे वस्तूचो मोग करता तेजे पासून ताणें सॅक्रिफायस दिवपाक तो तयार जालो वो जावंक ना. पूण जेन्ना आमी म्हणटा कितेंय माग पूण ती वस्त मागिनाका ती म्हाका मोगाची म्हणनान आमी जायते पाटी वी ट्राय टू होल्ड द थिंग्स वीच वी लव. पूण मोग म्हणजे कितें? तुका मोग आहा त्या वस्तीचेर तुवें सॅक्रिफायस दिवंक जाय. नाजाल्यार आमचें मन ध्यान खंय आहा? त्या वस्तूचेर. समजता? जायते पाटी आमकां देवूच म्हणत की ज्या वस्तूक आमी चड मोग दिता. समजता? एंड दॅट बिकम्स अ आयडल देन. येस ओ नो? ती आमची एक मुर्ती कशी जावन पडटा खंयच्याय वस्तूची. सारकें? वय ना? सो देवाचो मोग तर आमी अणभवतलीं. पयलें आमी जाणा जावंक जाय तेजो मोग आमकां ही कुरपा पासून तर आमी अणभवतलीं. आमी म्हणटा न्हू द ग्रेस रूल्ड इन्स्टेड. ही कुरपा आमी जेन्ना म्हणटा कुरपेन आमचेर अधिकार चलयलो जावं रुलींग आर लायफ इंस्टेड ऑफ सीन आमी म्हणटा पळय हें पळोवच्या पयलीं आमकां 19th वर्स कितें म्हणटा पळय तें पयलें जाणा जावंक जाय. हें तर आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जाय. आमकां पयली नॉलेज आसपाक जाय 19th वर्साची. कित्याक 19th वर्स आमकां म्हणटा आमी नितिवंत जालीं resulting in eternal life. Wonderful grace ruled instead, giving us right standing with God. This grace gives us right standing with God. But right standing with God amka kenna yeta because of that one man's obedience. जेजूच्या उतर सांबाळण्या पासत आमकां नितिवंतपण फावो जालां. आनी ह्या नितिवंतपणान आमी चलपाक आनी उरपाक देवान आमचेर कितें वतयल्या? कृपा. नितिवंतपण आमकां दिलां खरें पूण सगळोच वेळ आमी त्या नितिवंतपणान चलता? देवान आमकां नितिवंतपण दिलां आमकां आत्म्यान आमच्या. पूण आमी चाल चलता जिविताची आमच्या जिविताची चाल चलता सदांच नितिवंतपणाच्या चालीन चलता. कितलीं जाणां इन क्रायस्ट आसा खरी पूण देवा उतरा प्रमाणे चलना. एंड वी बिकम अ बॅड एग्जाम्पल फॉर अदर्स एज वेल. वय ना? जायते पाटी आमी जी क्रिस्तांव सवें आसा ती आमी वायट जिवीत जियेता आनी दुसरो म्हणटा तिंकाच सारकें चलोंक कोमोन आमकां कितें शिकयतली जायना ही भाशेन. वय ना? पूण कंटिन्यू त्या नितिवंतपणान आमी चलपाक त्या सासणीक जिवितान चलपाक त्या नितिवंतपणान आमी चलपाक आमकां गरज आहा देवाचे कुरपेची. कित्याक ही कुरपा आमकां शिकयता. कॅन वी गो टू ही कुरपा जी आमकां दिल्या हांवें तो स्टेटस स्क्रिप्चर घेतला एक्चुली पयलीं. गो टू टायटस चॅप्टर 2. Verse 11 go. Okay. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasure. Can we go in KJV? And keep both the 11-12 together. ओके. कितें पळयलां आमी आतां पयलींच्या रोमन्स चॅप्टरान आमी कितें पळयलां? देवान आमकां कुरपे उदेशी आमी जेन्ना कुरपा वाडली आमचे जेन्ना पातोक वाडटा तेन्ना कितें वाडटा म्हणटा दुसरे वाटेनच्यान? पातोक जेन्ना वाडटा जिवितान तेन्ना पातकाक भियोन आमी लिपोन रावची न्हू. उगड्यास दवरूंक जाय. पातोक जेन्ना वाडटा कुरपा वाडटा पातकाकीन सुबेस. समजता? देवाची कुरपा सगळ्यान सुबेज शक्तिवंत जाता. कोणाचेर? आमचेर. आनी आमकां नितिवंतपणान चलयता. आनी नितिवंतपणान चलल्या उपरांत कितें तेचो रिजल्ट जाता? रिजल्टींग इन
इटर्नल लायफ. आतां जेन्ना ही कृपा जेन्ना आमकां मेवता, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दॅट ब्रिंग सॅल्वेशन हॅज अपियर्ड टू सम मेन. सगल्यांक दिला? सगल्यांक दिला? कोण तरी म्हणूं येता देवाची कृपा म्हजेर ना, म्हाका जायना पातकाक पाठ करूंक. जाता? आमी पडटा बोगोर बोगोर. कृपा कितली मागता देवाची आमी आमचेर. ओके, कितें म्हणटा ही कृपा? सॅल्वेशन हॅज अपियर्ड टू ऑल मेन, टिचींग अस दॅट. कोण आमकां शिकयता? ही कृपा आमकां शिकयता ना म्हणपाक जें देवा पोरमोणें ना, जें अनगॉडलीनेस आहा तें डिनाय करपाक, ना म्हणपाक. एंड वर्ल्डली लास्ट, म्हणचे वर्ल्डली लास्ट आसतलो आमकां चॅलेंजीक ह्या संवसारान? आसतलो, वय वो ना. गॉडलीनेस चलता ह्या संवसारान, वय. आमकां टेम्पटेशन्स आसतले, वय. पूण हें सगलें नाकारपाक देवान आमकां कितें दिलां? कितें दिलां? कृपा दिल्या. ते कृपेन आमी चलोंक नाका? कृपा दिल्या पूण कृपेन चलोंक नाका? ओके, टिचींग अस दॅट डिनायींग अनगॉडलीनेस एंड वर्ल्डली लस्ट वी शूड लिव सोबरली, रायचसली एंड गॉडली इन दीस प्रेझंट वर्ल्ड. आतां नितीवनपणान चलपाक, शिटुकायेन चलपाक आनी देवा प्रमाणे चलपाक ह्या आतांच्या संवसारान कितें जाय? कृपा जाय. कित्याक कृपा आमकां शिकयता ह्या बरेपणान देवाच्या आमी चलपाक. तेका लागून ही कृपा आमकां भोव व्हड गरजेची. देवाचें नितीवनपण आमकां भोव व्हड गरजेचें. नितीवनपणाचें जिवीत जें आमकां फावो केलां, आमी पयलां ओके, आय थिंक वी शूड टेक अ लंच ब्रेक, रायट? ओके, नितीवनपणाचें जें आमकां जेजून जिवीत फावो केलां, आपूण कुर्सार मरोन, तितून आमी चलत रावपाक आमकां गाडी चलतना पेट्रोल जाय. गाडयेक बेश्टी चलतली, कितें जाय? पेट्रोल जाय. जरी तर तूं पेट्रोल घालना, गाडी फुडें धुकलची ना. मागीर तूं कितें करता? सेल्फ एफर्ट, गाडी धुकलून वता. इज इट अ रायट वे? गाडी धुकलून व्हरोंक जाय आमी? कोणी म्हणटलें गाडी चलता न्हू, बट वीथ आर एफर्ट. जेन्ना आमी कृपा नासतना आमचें बरें जिवीत जिवंक सोदता, आमचें जिवीत कशें भशेन? गाडयेन तेल घालना, पेट्रोल घालना, डिझेल घालना आनी गाडी आमी धुकलता. गाडी आमी धुकलता हें इमॅजीन करा. गाडयेक व्हिल्स आहा, गाडयेक सगळे पार्ट्स आहा, सगळें आहा, स्टेरींग आहा. आतां तें घालूंक जाय कितें? फूक मारूंक जाय कितून? ड्राय आहा टँक, कांयच ना. आनी कितें 4 किलोमिटर वयतली? आं, मातशें मुखार. मागीर तर गरज आहा पेट्रोलाची, वो ना? आं, सो गाडी तूं धुकलून पासून तर येयली, कितले फुडें वतली? गाडी धुकलप म्हणजे कितें? आमी सेल्फ एफर्ट नितीवंत रावपाक. गाडी धुकलप म्हणजे कितें? सेल्फ डिपेंडंट. गाडी धुकलप म्हणजे कितें? सेल्फ रायचसनेस. गाडी धुकलप म्हणजे कितें? आमचेर डिपेंड रावप, आमच्या ओस्तोंगी करूंक सोदता आमी. जायते पाटी वी ट्राय टू डू थिंग्स विथ आवर ओन एबिलिटी. येस ओ नो? वी डोंट डिपेंड ऑन हीज एबिलिटी, करेक्ट? येस ओ नो? म्हणजे कितें? कार आहा, सगलें आहा, पेट्रोल घालिना. पेट्रोल घालप गाडयेन म्हणजे कितें? यू अलाव दॅट ग्रेस ऑफ गॉड टू टेक कंट्रोल ऑफ युअर लायफ. देवाची कृपेक आमी आमचेर काम करपाक अधिकार दिता. ती कृपा आमी यो म्हजे सवे म्हूण बापा कडेन आमी खालतिकायेन मागता आनी आमी सोत मानता. तुवें आपली कृपा आमकां दिल्या म्हूण आमी सोत मानता. तुजे कृपे उदेशी म्हज्या जिवितान घडोवन येवं दी म्हणटा. म्हणजे कितें? तूं आतां त्या गाडयेन पेट्रोल घालता आनी ती गाडी तूं धुकोल नासतना एफर्टलेस ती चलता. ते भाशेन ती कृपा त्या पेट्रोला भाशेन आमच्या जिवितान पडपाक जाय. समजता? भूक लागल्या? ते व्हडली खबरो, ते बरें. तूं आनी तांकां तसलें आनी गिन्यान दिनाका. ती आनी संवसारी कितें मिक्स करूंक आहा. ओ जिजस, हांव हांगा ट्राय करता कनेक्ट करपाक सेल्फ एफर्ट आनी देवाची कृपा. ही इज गिवींग आयडियाज हाव टू प्रेज गॉड. हां, येस येस, प्रेज गॉड. समजलें इतलें? थँक्यू जिजस. समजता? आमी आमच्या वस्तोंगी रावपाचें ना, आमी देवाच्या कृपेचेर आमी रावोंक जाय. कितल्या जाणांक कृपेच्या शिक्षणान वाडोंक जाय? हाव मेनी ऑफ यू ऑल वॉन्ट टू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड? हां,
Those who have raised, maximum everybody has raised their hand. Now, whoever have raised their hand and whoever is watching online and they want to grow in the knowledge of the grace of God, you have to join us tomorrow in Ponda, where we are having a retreat. Now, I have seen all the hands. Okay? So, now, whoever wants to grow in the knowledge of the grace of God, देवाचे कुरपेच्या टिचिंगाचेर तुमकां वाडोंक जाय, चोडोंक जाय, कशे भाशेन ही कुरपा आपल्या जिविताचेर तुमी एप्लाय करून घेवपाक जाय, you all can tomorrow, you all are all welcome. In the name of Jesus, आमचे पोंडा रेसिडेंशियल रिट्रीट सेंटर हा, थिंगासोर आमचो फाल्यां from tomorrow 22nd till 27th, right? From Monday to Saturday, okay? From tomorrow 22nd to 27th पासून आमचे ग्रेस टॉपिकाचेर टिचिंग आसतलें. तुमकां फिजिकली येवंक जाता, तुमी फिजिकली यात. तुमकां कोणाक पॉसिबल जायना फॉर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसीस ऑर सिट्युएशन, यू ऑल कॅन जॉइन अस ऑन our YouTube channel, JCILM Info, as well as JCILM Goa. But these teachings will happen in English, right? These teachings will happen in English language, okay? So you all can join either online or you all can join either physically. You all can come to where you have to come. Only bring your clothes. You all don't have to worry about your food. You don't have to worry about your stay. The food and the stay will be provided freely. God's grace, that is also God's grace. Praise be to God. देवान आमकां आपली कृपा दिल्या. सगळे देवाची कृपे उदेशी आमच्या जिवितान घडोवन आयला. सो आमकां ह्या सोयीक देवान आमकां फावो केला. ह्या रेतीराचो आमकां जो रेती, जो कृपेचो रेती, जो ग्रेसाचो रेती, जो आमकां देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमकां जो देवान आमकां एक विजडम दिल्या, जे देवाचे विजडमे प्रमाणे हो प्लॅन आमच्या टीम मेंबर्सांनी काढला, सगळ्यांनी मेळून काढला. एका आमी सुफळ करुया, आमी सगळीं एकठांय जावन ह्या ग्रेस टिचिंगान. कोणाक इंग्लीश सजमता ती यात, सजमना ती येयात, देव सजमयतलो. काम गो तरी मातशें गमता, हां तें जातलें, देव आमकां समजयतलो. इट्स नॉट द लँग्वेज, इट्स अबाउट द हार्ट कंडिशन. पूण तुमकां कोणाक जायना, तुमी ऑनलायन पळया. तुमकां कोणाक येवंक जातात, तुमी यात. मंडे टू सॅटर्डे बरे भशेन बसा, आयकोया. जेन्ना देवाची कृपा आमकां समजून येतली, लायफ वील बिकम एफर्टलेस. गाडी दुखोवपाची गरज ना. ग्रेस घालया, एफर्टलेस चलया. नाजाल्यार कितें दुखोलतात चोट्टेर. ना तूं मातसो राव. Praise be to God. Understand? कुरपा नासतना, ग्रेस नासतना आमी आमचें जिवीत चलयता म्हणजे कितें, चोट्टेर फाटल्यान रावन गाडी दुखोवपाची. समजलें? पूण ग्रेस देवाचो आमच्या जिवितान पडलो म्हणजे कितें, सुसेगाद, गियर्स ना, कांय ना, ब्रेक एंड एक्सिलेटर बस. समजता ते भाशेन एफर्टलेस आमकां तर आमकां देवाच्या उतरान, देवाच्या कुरपेन, देवाच्या नितिवनपणान, देवाच्या मोगान तर आमकां फ्लो जावपाक जाय. देवाची कृपा आमकां भोव गरजेची. समजता? सो तुमी यात, फायदो घेयात जो देवान आमकां सोयीक दिला. वेर वी डोंट हॅव टू स्पेंड एनीथींग, ओनली वी हॅव टू कम. वॉट स्पेंडींग वी हॅव टू डू इज अ टायम. तेज्या वयर आनी कांय नाका. स्पेंडींग ओनली टायम. समजता? थँक यू जीसस. एंड वो टायम पासून आमी स्पेंड करतली, वो टायम स्पेंड करता तो देवाक फायद्याक वो आमकां फायद्याक. हूज बेनिफीट? आयज जो टायम स्पेंड करतली, नॉलेज घेतली, कोणाक बेनिफीट? आमकां. सो तुमी तुमच्या शेजाऱ्यांक, तुमच्या सोयऱ्यांक, तुमच्या कोण तुमची घरान आहा तांकां, तुमच्या फ्रेंडांक, सगळ्यांक तुमी कोळीत करात, आमंत्रण दियात, इनवायट करात आनी येयात आनी बरे भशेन उतर आयकोन तुमचेंय जिवीत बदलो न्ही आनी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बदलूंक निचोव करुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, वील टेक अ लंच ब्रेक नाव. लेट्स ऑल क्लोज आयज. Father God, we thank you, we praise you for this wonderful teaching. Thank you, Lord. देवा तुका आमी आर्गां दिता बापा, तुजे सगळे बरेपणा पासत, तुजे कुरपे पासत, जी कृपा तुवें आमकां फावो केलाय, जी आमची शिकवण फाल्यां कॉमेर्स जातली इन पोंडा, तुज्या कुरपेचेर आमची शिकवण जातली. आमी स्वत मानता बाबार्थान जायत्या लोकांक तुवें एकठांय केल्या त्या सुवातीचेर आमी आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता. जी कोण आमी कोश्टांक सांपडल्या, आमकां सोजमना उतर कशे भाशेन शिंगचें, कशे भाशेन उतरान आमी फुडें सरची, वाडची, चोडची, हे कुरपे उदेशी आमकां हे सगळे सुपरनॅचरली आमकां गमन येतलें आनी तूं आमकां हे कुरपे उदेशी शिकयतलो म्हूण आमी बाबार्थान स्वत मानता.
जेन्ना तुज्या आसण्यान तुज्या हाजीरपणान आमी येता तूं केन्नाच आमकां रित्या हातांनी धाडिना कित्याक तुजे हात सदांच उक्ते आमच्या जिवितान आमकां बरेपणान भरपाक हें सगलें बरेपण जें तुवें तुज्या हातांतल्यान आमच्या जिवितान वतयलां तें आमी आमचे हात सारके वायड ओपन करून ते रिसीव करपाक तुजी कृपा तूं आमकां दिताय म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता दोनया ही शिकवण आयज तुवें आख्खी तुज्या कंट्रोलान घेतली आनी तुवें आमकां जाय तें बरेपणान खालतिकायेनी आमकां शिकयलां म्हूण तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुज्या सगल्या बरेपणा पासत जेजू तुका आमी दिनवासता हें जेवण आयज तुवें आमकां फावो केलां हें जेवण तुवें आमकां एका गांवांसान दुसऱ्या गांवान आमकां धाडलां हांगासर आनी जें जेवण कोणें रांदलां ते मनशा पासत त्या फॅमिली पासत आमी आशिर्वाद मागता आनी तुवें तेंच्या जिवितान भरपूर आशिर्वाद वतयला म्हूण तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता आनी हें जेवण जी कोण जेवपाचें आसा जी कोण हांगासर एकठांय जाल्यां तांचेंय जिवीत तुवें तुज्या आशिर्वादान भरलां म्हूण तुका आमी दिनवासता जो वावर तुजो करपाक आमी सुरू केला दोनया सदां काल आमी केन्नाच गिवअप करिनासतना केन्नाच हारो नासतना सदांच हो वावर करपाक तुजें उतर परगोडपाक तुज्या मोगान तुज्या काकुतायेन आमी हें दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण हाडपाक तुवें आमकां एकल्याक इंचून काडलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता दिनवासता तुका पळयत आत्म्या आर्गां तुका बापा आर्गां तुका जेजू हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन थँक्यू जी